आयल्या बापा तुझे चरणी सलशाक स्तुती आराधना. आयल्या बापा तुझे चरणी करचाक स्तुती आराधना. देव तू आमचो बोधया सर्पण करता नमस्कार. देव तू आमचो बोधया सर्पण करता नमस्कार. Alleluia, 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 Alleluia. जिसुराया मोगळ इष्ट करता स्तुती आराधना. जिसुराया मोगळ इष्ट करता स्तुती आराधना. गुण आसा आमच्या खालसां सर्पण करता नमस्कार. जीव आसा आमच्या खालसां सर्पण करता नमस्कार. Alleluia, 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 Alleluia. पवित्रज्ञा परक्रीता करता स्तुती आराधना. पवित्रज्ञा परक्रीता करता स्तुती आराधना. आत्म्या रावता उर्बेन भरता सर्पण करता नमस्कार. आत्म्या रावता उर्बेन भरता सर्पण करता नमस्कार. Hallelujah, 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 Hallelujah. आराधना तुका सम्या उगडाप तुका. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. पृथ्वी तुका आराधना जेसू वंदन जेसू अर्गान जेसू उगडाप जेसू. Hallelujah, 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 स्तुति तुका. Hallelujah, 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 Hallelujah. मोगाच्यानो आमच्या संस्काराच्या साक्रामेंतांतल्या जेजूक आमचो मान आमी मागोवया.
दयाकन बसात. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, सा लोरेसाक समर्पिल्ल्या ह्या मायनर बाजिलिकांत ह्या सकाळींच्या वेळार सोमयाची स्तुती करूंक, ताचें आराधन करूंक, पवित्र मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जावंक आनी देवान आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत केल्ल्या सर बरेपणा खातीर ताचो उपकार बावडूंक आमी व्हडा मोगान उर्बेन हांगासर आयल्या. त्याच देवाक आमी अर्गां दिवया. जिवीत देवान आमकां दिल्लें वर्तें देणें. देवान दिल्ल्या करीत आमकां कितेंच फावो जायना. देवान आमकां जिवीत दिलां. जिविता सांगाता कितें गरज आसा आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत तें सगळें ताणें आमकां फावो केलां. तर आमी करसूंचो वेळ व्हळादीकपणी करसूंक आमचें मन काळीज सोमयाक उक्तें करया. सोमी आमच्या काळजा दारार हर एक दिसा बडोवनूच आसा. हांवें आनी तुमी आमचें काळीज उक्तें करूंक आसा. क्रिस्त येण्याच्या काळार आमी आसांव. त्या क्रिस्त येण्याच्या काळार आमच्या बऱ्या जिविता मुखांत्र जेजूच्या जल्माच्या फेस्ताक तयाराई करता आसतना जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक सदांच आयते रावोंक पवित्र सभा आमकां उलो दिता. तर मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, सोमयान आमच्या जिणयेन केल्ल्या सर बरेपणा खातीर ताचो आमी उपकार बावडिया. ताका आमी अर्गां दिवया. ताणें जल्मांत हांव नेदोळ म्हणसर आमच्या जिवितांत ओतुल्ल्या, आमच्या कुटुंबाच्या जिवितांत ओतुल्ल्या सर बेसांवां खातीर ताका आमी अर्गां दिवया. म्हज्या उपरांत तुमी म्हणचें, अर्गां तुका सोमया जेजू, अर्गां तुका सोमया जेजू, अर्गां तुका सोमया जेजू, अर्गां तुका सोमया जेजू, वगळाप तुका सोमया जेजू, वगळाप तुका सोमया जेजू, वगळाप तुका सोमया जेजू, वगळाप तुका सोमया जेजू, वंदन तुका सोमया जेजू, वंदन तुका सोमया जेजू, वंदन तुका सोमया जेजू, वंदन तुका सोमया जेजू, आराधन तुका सोमया जेजू, आराधन तुका सोमया जेजू, आराधन तुका सोमया जेजू, आराधन तुका सोमया जेजू, नामान तुका सोमया जेजू, नमन तुका सोमया जेजू, नामान तुका सोमया जेजू, नमन तुका सोमया जेजू, प्रणाम तुका सोमया जेजू, प्रणाम तुका सोमया जेजू, प्रणाम तुका सोमया जेजू, प्रणाम तुका सोमया जेजू, मान तुका सोमया जेजू, मान तुका सोमया जेजू, मान तुका सोमया जेजू, मान तुका सोमया जेजू, नमस्कार तुका सोमया जेजू, नमस्कार तुका सोमया जेजू, नमस्कार तुका सोमया जेजू, नमस्कार तुका सोमया जेजू, प्रणिपात तुका सोमया जेजू, प्रणिपात तुका सोमया जेजू, प्रणिपात तुका सोमया जेजू, प्रणिपात तुका सोमया जेजू, महिमा तुका सोमया जेजू, महिमा तुका सोमया जेजू, सोमया जेजू, स्तुती तुका सोमया जेजू, स्तुती तुका सोमया जेजू, स्तुती तुका सोमया जेजू, स्तुती तुका सोमया जेजू, जय जय 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 तुका सोमया जेजू, होसाना तुका सोमया जेजू, होसाना तुका सोमया जेजू, होसाना तुका सोमया जेजू, होसाना तुका सोमया जेजू, वैभव तुजो सोमया जेजू, वैभव तुझो सोमया जेजू, वैभव तुजो सोमया जेजू, वैभव तुझो सोमया जेजू, वाकाडणी तुका सोमया जेजू, वाखणी तुका सोमया जेजू, वाकाडणी तुका सोमया जेजू, वाखणी तुका सोमया जेजू, गायतांव तुका सोमया जेजू, गायतांव तुका सोमया जेजू, गायतांव तुका सोमया जेजू, गायतांव तुका सोमया जेजू, हरसितांव तुका सोमया जेजू, सितांव तुका सोमया जेजू, हरसितांव तुका सोमया जेजू, सितांव तुका सोमया जेजू, वर्णितांव तुका सोमया जेजू, वर्णितांव तुका सोमया जेजू, वर्णितांव तुका सोमया जेजू, वर्णितांव तुका सोमया जेजू, दिनवासतांव तुका सोमया जेजू, दिनवासतांव तुका सोमया दिन जेजू, वाजतांव तुका सोमया जेजू, नावाडतांव तुका सोमया जेजू, नावाडतांव तुका सोमया जेजू, नावाडतांव तुका सोमया जेजू, नावाडतांव तुका सोमया जेजू, वंदितांव तुका सोमया जेजू, वंदितांव तुका सोमया जेजू, वंदितांव तुका सोमया जेजू, गाजयतांव तुका सोमया जेजू, गाजयतांव तुका सोमया जेजू, गाजयतांव तुका सोमया जेजू, गाजयतांव तुका सोमया जेजू, वाकाणतांव तुका सोमया जेजू, वाकणतांव तुका सोमया जेजू, उल्हासतांव तुका सोमया जेजू, उल्हासतांव तुका सोमया जेजू, शाबासकी तुका सोमया जेजू,
ಸ್ತೋತ್ರಕಸ್ಮ್ಯಾಂ ಜೇಸು Hallelujah. 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 मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, हांवें तुमकां येदोळूच सांगिल्ल्या बरी आमचें जिवीत देवाचें एक वर्तें देणें. हें जिवीत आमच्या जिवाचो आख्रेचो स्वास सोमयाक समर्पून दिता म्हणसर हें जिवीत हांवें आनी तुमी बरें करून जिवोंक आसा. कित्याक आमच्या जिविताक कितें गरज आसा तें सोमी आमकां दिता. देखून आमी निराश जावचें न्हय, कंगाल जावचें न्हय. सोमी आमच्या सांगाताच आसा. आमकां आसले ते दीस मोगान, प्रामाणीकपणान, भोगसण्याच्या स्पिरितान सोमयाची स्तुती करच्यांत, सोमयाच्या नांवाक महिमा हाडच्यांत हांवें आनी तुमी करसूंक आसात. तर ह्या सिंतिमेंतांनी बरयल्लें हें कन्नड गीत आतां आमी गावन सोमयाची स्तुती करया. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ. ಪಾನ್ ಸಂಕೋ 33 33 ಉಭಿ ರವಿ. ತಾಳಿಯೋ ಬೆಟ್ಟುನು ಸೊಮ್ಯಾची ಸ್ತುತಿ ಕರಿಯಾ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. 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 ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ ಏಸಯ್ಯ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ ಏಸಯ್ಯ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ. ಎಂದೆಂದೂ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ ಏಸಯ್ಯ. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ ಏಸಯ್ಯ. ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆನೇ, ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ.
ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಹಸಿವಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಅನುದಿನವೂ ಪೋಷಿಸಿದೆ ಹಸಿವಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಅನುದಿನವೂ ಪೋಷಿಸಿದೆ ನನ್ನ ಪಾಲು ನೀ ನನ್ನ ಪಾನನಿ ನನ್ನ ಪಾಲು ನೀ ನನ್ನ ಪಾನನಿ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಯೇಸುವಿಗೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಯೇಸುವಿಗೆ Daikon bossa मोगाच्यानो सोमिया सांगाता करसिल्ल्यो घडयो त्यो आमकां उपकाराच्यो जातात कित्याक हें जिवीत सोमयान दिलां ताचे खातीर जें कितें आमी ह्या संवसारांत जिवीत जियेता तें आमच्या खातीर मात्र न्हय पूण सोमया खातीर केदोळ म्हणसर आमचें जिवीत हांव आनी तुमी सोमया खातीर जियेता त्या दाळा आमच्या जिविताचो उद्देश आमकां स्पश्ट कळीत आसता कित्याक हांवें ह्या संवसारांत जियेचंय कित्याक म्हळ्यार सोमयान म्हाका हें जिवीत दिलां देखून हें जिवीत कश्टा मदें समेत हांवें सोबीत रितीन जिवोंक आसा असलें जिवीत सोमी मुजें तावन आनी तुजें तावन आशेता किर्तान 150 बोळ 6 आमकां सांगता जीव आसलेलीं सगळीं सर्वेस्पराची स्तुती करूं देवाक स्तुती जावं हालेलुया सांगात आमी म्हणया जीव आसलेलीं सगळीं जीव असलेली सगळे सर्वेस्पराची स्तुती करूं सर्वेस्पराची स्तुती करूं देवाक स्तुती जावं देवाक स्तुती जावं हालेलुया हालेलुया जीव आसलेलीं सगळीं जीव असलेली सगळे सर्वेस्पराची सर्वेस्पराची स्तुती करूं देवाक स्तुती जावं देवाक स्तुती जावं हालेलुया हालेलुया मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो आमचे थंय जीव आसा न्ही गे आसा गी ना जीव आसा देखून आमी हांगासर आसा आमी जीव नातलीं जाल्यार खंय आसता हांव सिमिसरींत न्हय गे जीव नातलीं जाल्यार आमी दुसऱ्या कडेन आसता हांव जीव आसा देखून आज आमी आराधन करूंक आयले हांव सोमयाची स्तुती करूंक आयले हांव व्हडा संतोशान बेजारायन आमी कोण्णी येवंक ना आमी व्हडा संतोशान देवान आमच्या हर एकल्याच्या जिवितान केल्ल्या सर बरेपणा खातीर ताची स्तुती करूंक हांगासर आयले हांव आनी आमच्यो विनवण्यो बेटोवंकी हांगासर आमी आसा केदें व्हरतें बाग मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो सोमयाची स्तुती करचें देखून सांब पावलो ताच्या पत्रांत आमकां सांगता किर्तनांनी आनी माधुर काव्यांनी सोमयाची तुमी स्तुती करा आनी सदांच ताचे थंय विश्वासी रावा म्हणून आमकां
सांत पाऊल सांगता सिराकाच्या ग्रंथांत आमी वाचताव अध्यायी 43 ओळ 30 सर्वेस्पोर तुमी करतात ते स्तुती प्रास ओरतो तरी ताची महिमा गावंकू तुमचे ताळे उबारा. म्हज्या उपरांत सांगा सर्वेस्पोर तुम्ही करतात तुम्ही करतात ते स्तुते प्रास ओरतो ते स्तुते प्रास करतो तरी ताची महिमा गावंकू ताची महिमा घाव तुमचे ताळे उबारा. तुमचे थाळे उबारा. हालेलुया हालेलुया. वही मोगाच्या भावांनो आणि भयणीनो आमच्या स्तुतीच्या की देव ओरतो आमच्या स्तुतीच्या की देव ओरतो देखून आमी ताका स्तुती गावंक आसा. मिसाच्या महाप्रार्थना वेळार आमी म्हणटा आमची स्तुती देवाक ओड करिना करता गी आमची स्तुती देवाक ओड करिना पूण ताच्या मुखांतर आमकां बरेंपण मेळटा. आमची स्तुती देवाक गरज ना ती गरज आसची आमकां आमचे बाग देवाची स्तुती करची आनी आमचो कायदो म्हणू आमी समजा जाय सोमयाची स्तुती करचो आमचो कायदो सोमयाक खंडीत जावन आमच्या स्तुतीची गरज ना जाल्यार आमचें तें कर्तव्य जावन आसा. कित्याक देवान आमकां रचलां ताचो मोग करूंक ताका वळखूंक ताची सेवा करूंक आनी मेल्या उपरांत सर्गीचें सूख भोगूंक हें आमकां क्रिस्तांव शिक्षणाच्या क्लासींत शिकयल्लें आनी आमकां तें आजुनी उडास आसा. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमचो सोमी आमचे सांगाता आसा तो इम्मॅन्युएल ह्या क्रिस्तायण्याच्या काळार सोमयाची स्तुती करचें आमचें अरियेकल्याचें बाग म्हणून आमी वळखून घे जाय. कित्याक सोमी आमचें मोदें आसा आमची जतन करच्याक तो आमच्या बोवारी आसा आमच्या मोदेगात आसा ह्या उंड्या रुपार ताचें दर्शन तो आमकां दिता. तर असलो सोमी आमकां फावो जाल्ल्याक देवाक आमी अर्गां दिवया. ताका आमी इम्मानुएल म्हूण आपयता. इम्मानुएल म्हळ्यार कितें देव आमचे सांगता. इम्मानुएल देव आमचे सांगता मनशाचें रूप घेवन 2000 वर्सांच्या की पयलें गर्दनाच्या कावणेर जल्मल्लो तो जेजू बापाचें मिसांव विश्वासीपणान कर्ण कुर्साचे कश्टांचें मोराण मरोन आमच्या मोगा खातीर ताच्याच जिविताचें बलिदान भेटयल्लो तो जेजू ह्या उंड्या रुपार गोरोस हजार आसा. ताचें दर्शन आमकां तो दिते आसा. तर सदांच ताका विश्वासी रावूंक आमी प्रयत्न करया. इजाइया प्रवादीचो ग्रंथ अध्याय 40 ओळ 9 आमकां सांगता तुमचो देव हांगा आसा. आमचो देव खंय आसा? हांगा आसा. आमचो देव हांगा आसा. एका काळजाची आनी एका मनाची जावन आमी खंयसर सांगता मेळटा उंगी थंयसर आमचो देव आसा. आमचो देव हांगासर आसा. आमचो देव आमच्या घरांत आसा आमच्या भितर आसा आमच्या बोवारी आसा आमचे थंय आसा. असलो देव आमकां फावो जाला. असल्या देवान आमकां ताच्या पुताची वळख करून दिल्या देखून ताका आमी इम्मानुएल म्हणटा देव आमचे सांगता. तर त्या सोमयाक सदांच आमी उलो मारया. जें कितें ताच्या नांवान आमी देवाक समर्पिता तें सगळें पवित्र जाता. जेजूच्या नांवान आमी कितें करता तें सगळें देवाच्या स्तुतेक कारण जाता. तर आमी परत सोमयाची स्तुती करून गावया गीत जेजूच्या नांवान. तुमी समेस्तांनी उबी रावचें. गरज पडल्यार तुमकां पान नंबर 48 48. Jesuच्या नावान सैतांकां तेलापता हालेलुया. जेसूच्या नावान सैतान सैतपण धांवता. जेसूच्या नावान हांव आमकां आडाव सोदता.
जेसू जेसू जेसूच्या नावा सैतानचे सावनासा जेसूच्या रक्ता जेसूच्या रक्ता जेसूच्या रक्ता सैतान कांते लागता हालेलुया जेसूच्या रक्ता जेसूच्या रक्ता सैतान सैत धावता जेसूच्या रक्तान आमच्या ओगता सांगोन आमकां आडावंक शकता जेसू जेसू जेसूच्या रक्तान सैतानचे सावन आसा जेसूच्या कुर्सान जेसूच्या कुर्सान जेसूच्या कुर्सान सैतान कांते लागता हालेलुया जेसूच्या कुर्सान जेसूच्या कुर्सान सैतान सैत बोल धांवता जेसूच्या कुर्सान आमच्या ओगता सांगो आमकां आडावंक शकता जेसू जेसू जेसूच्या कुर्सान सैतानचे सावन आसा जेसूच्या उतरान जेसूच्या उतरान जेसूच्या उतरान सैतान कांते लागता हालेलुया जेसूच्या उतरान जेसूच्या उतरान सैतान सैत बोल धांवता जेसूच्या उतरान आमच्या ओगता सांगोन आमकां आडावंक शकता जेसू जेसू जेसूच्या उतरान सैतानचे सावन आसा जेसूच्या मोगान जेसूच्या मोगान जेसूच्या मोगान सैतान कांते लागता हालेलुया जेसूच्या मोगान जेसूच्या मोगान सैतान संबोल धावता जेसूच्या मोगान आमच्या ओगता सांगोन आमकां आडावंक शकता जेसू जेसू जेसूच्या मोगान सैतानचे सावन आसा सैतानचे सावन आसा सैतानचे सावन आसा हालेलुया अर्गान जेसू वगळाप जेसू स्तुती जेसू आराधन जेसू वंदन जेसू वैभव जेसू अर्गान जेसू अर्गान जेसू वगळाप जेसू हालेलुया 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 अर्गान जेसू वगळाप जेसू स्तुती जेसू आराधन जेसू गाव सुमिया जेसू आमच्यामध्ये जेसू थँक यू जीसस प्रेज यू जीसस लव यू जीसस ग्लोरीफाय युअर नेम अर्गान जेसू अर्गान जेसू अर्गान जेसू अर्गान जेसू अर्गान जेसू हालेलुया 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 दयकन बसा मोगाळ भावनो आनी भयणीनो जेजूच्या नांवान कोण धांवता हां सैतान कितें वायट आसा तें सगळें देवा मुखार रावना कोण वायट करता तांकां तें वायट मेळटा पूण देवा मुखार खंयचें वायट रावना जेजूच्या नांवान जेजूच्या उतरान जेजूच्या मोगान सैतान सयत पळोवन धांवता देखून आमकां हर एकल्याक देव राखता आनी सांबाळटा देखून आमी सदांच देवाक विश्वासी रावा जाय हांव एका पिरगजींत सेवा दिवन आसतना थंयसर एका मालगड्या व्हडली मांयक हांव कुमगार व्हरून येतालो कुमगार दिल्या उपरांत इल्लोसो वेळ ती म्हज्या लागीं उलयताली आनी केदाळय तिणें सांगचें आसलें रसलो देव पोसता पाद्र्यापा म्हूण रसलो देव पोसता पाद्र्यापा वय वो जावन आसा आमचो वाट रसलो देव आमकां पोसता साबार पोटी आमी खंत बेजाराय करता फाल्यांचें चिंतून आमी कोणी आयचें चिंतून बेजाराय करना पूण फाल्यांचें चिंतून
आमी बेजाराई करता देखून देवाचे उतार आमकां सांगता मातेवाच्या वांजेलांत फाल्यांची कंत करिनाकात केदाळाची कंत करी जय पोरवांची हां आईची इल्लीशी केल्या पुरो इल्लीशी कंत आमकां आसताच कित्याक म्हळ्यार आमी मनशां आमी देवदूत न्हय आमी मनशां आमचे थंय रक्तमासाची कूड आसा आमची अस्कत काय आसा उणेपण आसा अशें म्हणटा आसतना आमकां कंत बेजाराई जावची स्वाभावीक वय न्हय वय आमकां सगळ्यांक कंत बेजाराई जाता पूण लेका वरती कंत बेजाराई करून जो म्हणून जेजू आमकां सांगता लेका उरतो हुस्को धरिनाकात जें कितें तुमकां आसा तें सगळें म्हाका समर्पून दिया तुमची कंत बेजाराई म्हाका दिया हांव ती स्विकार करता म्हणटा जेजू देखून आमी जाता इतलें देवाचेर विश्वास दवर जिवंक प्रयत्न करी जाय लेका वरती कंत लेका वरतो हुस्को आमकां देवाच्या मोगात हांव न्हू पयस व्हरता देवाच्या संबंधांत हांव आमकां पयस व्हरता पूण केदाळ आमी सांगता रसलो देव बसता म्हणल्या पातयेणेन आमी जियेता गे त्या दाळा देवाचो अनुभव आमच्या जिणयेंत आमकां लाभता तशें म्हणून आमकां कश्ट पिडा शिडा ना म्हूण अर्थ न्हय ताचे मोदय आमकां मेळचे हरी एक कश्ट पिडा शिडा सोंसणिकायन सोसूंक तोच जेजू आमकां कुमोग करता तर किर्तनगार किर्तन 91 आमकां सांगता देव जावन आसा आमचो राखणदार आमची जतन करचो परमोन्नतचो देव ताच्या पुता जेजू मुखांतर आमकां कितें गरज आसा तें सगळें ताणें आमकां दिलां तर किर्तन 9:1 हाची उतरां आतां आमी आयकुया म्हजे उपरांत तुमी रिपीट करचें किर्तन 9:1 जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता आनी सर पदवेदाराच्या सावळेंत वस्ती करता तो सर्वेस्पराक म्हणटा तूं म्हजो आसरो तूं म्हजो आसरो आनी म्हजें गोटें आनी म्हजें गोटें तूं म्हजो देव तूं म्हजो देव तुजेर दवरता म्हजो विश्वास तुजेर दवरता म्हजो विश्वास तो तुका निवारतलो तो तुका निवारतलो शिकाऱ्याच्या पासांतलो शिकाऱ्याच्या पासांतलो आनी मरणांतीक पिडेंतलो आनी मरणांतीक पिडेंतलो आपल्या पाकांनी तो तुका धामतलो ताच्या पाकट्या बंदा तुका आसरो मेळटलो ताच्या पाकट्या बंदा तुका आसरो मेळटलो डाल आनी खावाचे ताचे विश्वासी पोड आनी गांवाची ताचे विश्वासी पोन रातच्या आकांताची रातच्या कांताची दिसा वेळार उपतल्या बाणाचे दिसाळ उठतल्या बाणाची कसलीच भिरांत तुका आसची ना कसलीच भिरांत ताका आसची ना काळोखान भोंवतले मारीच्या पिडेक काळोखान भोंवतल्या माळीच्या पिडेंक दोनपाराचे नाश करतल्या कर्गाक दोन परांचे नाश करतल्या खरगांक तूं भियोवचो नाय तूं भियोवचो नाय तुज्या कुशीक तुज्या कुशीक 1000 जण मरोन पडतील 1000 जण मरण पडों आनी तुज्या उजव्याक आनी तुज्या उजव्याक 10,000 10,000 तरी तुजे सरशी तरी तुजे सरशी कसलेंच वायट पावचे ना कसलेंच वायट पावचें ना खरेंच खरेंच तूं तुज्याच दोळ्यांनी पळयतलोय तुज्याच दोळ्यांनी पळयतलोय आनी नसत्यांक आनी नसत्यांक कसली माजुरी फावो जाता म्हूण देखतलोय माजुरी पावो जाता म्हूण देखतलोय कित्याक सर्वेस्पोर तुजो आसरो कित्याक सर्वेस्पोर तुजो आसरो परमोन्नत देवाक तुवें तुजें खोटें करून घेतलाय परमोन्नत देवा तुजें कोट करून घेतलाय कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना मारीची पिडा तुज्या तंबा चरशी पावची ना मारीची पिडा तुज्या तंबा चरशीन पावची ना सगळ्या तुज्या वाटांनी सगळ्या तुज्या वाठांनी तुका राखच्याक तुका रक्षक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या ताणें आज्ञा दिल्या पात्राक तुजो पाय आदळना जावच्याक पात्राक तुजो पाय आदळना जावच्या आपल्या हातांनी आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले ते तुका समान धरतले शिवाचेर आनी सर्पाचेर सिंहाचेर आनी सर्पाचेर तूं चलतलोय तूं चलतलोय तारुण शिवाक तारुण शिवाक आनी नागाक आनी नकाक मस्तितलोय मस्तितलोय तो म्हजो मोग करता देखून तो म्हजो मोग करता देखून हांव तुका निवारतलो हांव तुका निवारतलो म्हजें नांव तो वळखता देखून म्हजें नांव
हांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो हांव ताका राखतलो तो म्हाका उलो मारतना तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दितां हांव ताका साथ दिता आकांतांत हांव ताचे लागीं आसां आकांतान हांव ताचे लागीं आसा ताका निवारतां काणी वारता आनी ताका सन्मान करतां आनी ताका सन्मान करता लांब हांव दिवन लांब हांव दिवन ताका ददोशी ताका करतां दादोशी करता म्हजें दाराण आनी म्हजें थारण वळेवंक ताका फावो करता तळेवंक ताका फावो करता हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया किर्तन 9:1 आनी तूं आमी भोव आपुरबायची उतरां आयकलीं तो आमकां सन्मान करतलो खंय कितें करतलो सन्मान करतलो तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दितां तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो आमकां देव राखता आमकां देव सांबाळटा आमचो देव आमचे सांगात सदांच आसा देखून ताका आमी इम्मानुएल म्हणटा तो देव खंयसर की पयस ना पयस आसा गी आमचो देव आमचे मदेंच आसा आमच्या काळजांत आसा खंयसर मोग आसा खंयसर संतोष आसा खंयसर बोगसण्याचो स्पिरीट आसा खंयसर सोडतोड आसा खंयसर बरेपण आसा थंयसर आमचो सोमी आसा देखून त्या सोम्याच्या बरेपणांत हांवें आनी तुमी जिवोंक शिका जाय खंत पयस करी जाय आनी हर एक दीस जेजूच्या हातान समर्पून दी जाय आमचो हर एक दीस कोणाच्या हातांत आमी समर्पून दी जाय सुमेच्या हातांत पूण आमी कोणाच्या हातान समर्पून दिता आमच्याच हातान समर्पून दिता देखून आमकां गत बेजार येता आमकां कश्ट येता आसतना मात थोडे म्हटी देवाचो उडास सगळें बरें आसतना आमकां इल्लो उडास उणो वय गी ना तुमकां उणो जायना आमकां उणो जायना आमकां उणो जावंक नजो कश्टांत संतोशांत एकच रितीन सोम्याची स्तुती आमी करूंक शिका जाय प्रयत्न करी जाय जोब पात्रियार्कान कितें केलें ताच्या कश्टा वेळारी देवाची स्तुती केली ताच्या नश्टा वेळारी देवाची खुशी केली आनी परत ताका कितें ताणें वखदायिल्लें तें सगळें पाटी मेळटा आसतनाय देवाची खुशी केली आनी तो म्हणलो देवान कितें म्हणलो जोब पात्रियार्क देवान दिलें देवान दिलें देवाचें नांव देवाचें नांव सांगाता म्हणयांगी देवान दिलें देवाचें नांव हरसिल्लें जावं देवान दिलें देवान वेलें देवाचें नांव हरसिल्लें जावं बावडताची जाप न्ही गी आमी सांगूंक शकता गी आमकां इल्लेशे कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमी कितें जाता कंगाल जाता आनी त्या कश्टांच्या मोदें आमी संपडटा कश्टांचो बरो आमच्या माथ्यार आसतना आमी कितें जाता आमी थंयसर पडटा तातूंत जावन भायर येवंक आमकां कश्ट मारतात पूण मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो आमी उडास दवरया आमकां सांबाळणोरचो देव आमचो राखणदार आयच्या किर्तनांत आमी आयकल्ल्या प्रमाणे तो आमकां राखता आनी सांबाळटा ताचो उजवो हात आमच्या बोवारींच आसा देखून आमी कांगाल जावचें नाका पातयेणी सांडची नाका कित्याक सोमी आमच्या बोगलेकच आसा तर थोडी मिनटां आमी मौनपणी सोमयान आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर बरेपणा खातीर हरगां दिवया आमची जबाब जावं दी अर्गां आनी वगळाप तुका सोमयान जेजू ह्या पवित्र येवकारीचो द्वारी आमचे मदें सदां वस्ती करताय देखून पवित्र उतरान आमचे लागीं उलयताय देखून पवित्र संस्कारांनी आमकां तुज्या जिवान भरताय देखून तुज्या मणयारांक तुजी प्रतिरुपां जावन दिलाय देखून बावडत्यांच्या जम्यांत तुजो सांगात दया केलाय देखून आमकां क्रिस्ती बावडती जावचें भाग दया केलाय देखून वस्ते घर जागो आनी दिसपडतो ग्रास फावो करताय देखून हर एक घडये बऱ्या भलायकेन सांबाळताय देखून वायट विघ्ना अवघडांतले शाबीत राखताय देखून दिसपडतो ग्रास दिवन पोस करताय देखून तुज्या आनी एकामेकाच्या मोगान जिवीत संतोष भरीत करताय देखून
सत्तांचे 70 पोटी मीत नासतना आमकां मोक्षिताय देखून एकामेका मुखांतर आमचें वजन आळू करताय देखून तुज्या पवित्र उतरान जिणयेक आमच्या उजवाड जालाय देखून पवित्र सभे मुखांतर आमच्या बोवार्थाची जतन घेताय देखून सर्गींची वाट दाखोवंक आवय बापोय शिक्षकां आनी याजाक धार्मिकांक दिल्याय देखून तुज्या जल्मा दिसाक बरी तयाराय करूंक वो अद्वेंताचो पवित्र काळ दिलाय देखून तुजो मोग विविध व्यक्ती मुखांतर आमकां तूं दया करताय देखून बरो गवळी जावन तूं आमचो पोस करताय देखून आमच्या हरी एकल्याच्या जिवितांत मोगाच्या भावनांनी भयणीनो सोमयान जायतें बरेंपण केलां एक घडी भर मौन रावून त्यो बरेपणाच्यो घडयो आमी मौनपणी नियाळया तर मोगाच्या भावनांनी भयणीनो इतलें बरेंपण केल्ल्या सोमयाची स्तुती आराधन आमी करया गावून गीत दीस उदेला पावन संकोपन्नास आनी 2 उबी रावया उबी रावात संतोषान हें गीत आमी गावचें Diso tela, sorbondium so disu dela. Jesu aila, sorbonda Jesu aila. Diso dela, sorbondium so disu dela. Jesu aila, sorbonda Jesu aila. Alleluia, amen, alleluia, 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 alleluia. Kitavya, amen, alleluia, alleluia, alleluia 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 गीत गाऊया आम्ही alleluia उसवाडायला संसारा सो उसवाडायला Jesu आयला सोडवोंडर Jesu आयला उजवाडायला संसारा सो उजवाडायला जेजू आयला सडवोंदार जेजू आयला Alleluia, amen, alleluia, alleluia, amen, alleluia, alleluia, amen, alleluia. गीत गाऊया आम्ही alleluia, alleluia 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 गीत गाऊया आम्ही alleluia. मोगायला सर्गी सो मोगायला Jesu आयला सोडवोंडर Jesu आयला मोगायला सर्गी सो मोगायला जेजू आयला सडवोंदार जेजू आयला वंदन Jesu, वंदन तुका सोमया Jesu. होगुळाप Jesu, होगुळाप तुका सोमया Jesu.
वंदन जेसू वंदन जेसू वंदन तुका सोम्या जेसू होगळाप जेसू होगळाप जेसू होगळाप तुका सोम्या जेसू स्तुती जेसू स्तुती जेसू स्तुती तुका सोम्या जेसू महिमा जेसू महिमा जेसू महिमा तुका सोम्या जेसू स्तुती जेसू स्तुती जेसू स्तुती तुका सोम्या जेसू हालेलुया महिमा जेसू महिमा जेसू महिमा तुका सोम्या जेसू हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया गीत गाऊया आम्ही हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया गीत गाऊया आम्ही हालेलुया गीत गाऊया आम्ही हालेलुया गीत गाऊया आम्ही हालेलुया गीत गाऊया आम्ही हालेलुया 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 हर गान जेसू हर गान जेसू गुलाब जेसू सोम्याची स्तुती करूया आम्ही संपूर्ण काळजान मोगान हर गान जेसू वंदन जेसू वैभव जेसू वाकाडणी जेसू आराधन तुका सोम्या जेसू वंदन जेसू हर गान जेसू हर गान जेसू हर गान जेसू हर गान जेसू दयकन बोसा सोम्याची स्तुती करताना तुमकां कितें भोगता संतोश जाता की बेजार जाता थोडी बेजार येन म्हणल्यार बरी आसात गी म्हूण आसात गी ना सगळीं संतोशान आमी आसांव देवाक जावं अर्घ आनी वगळाप तर सदांच सोम्याची स्तुती करूंक आमकां आपोवणें आसा कित्याक सोमी आमचे सांगात आसा आमची जतन करच्याक आमच्या सांगात रावच्याक आमचो मोग करच्याक तो आमचे बराबर आसा तर ताचें उतर आयकोवच्याक आमकां आमीच आयती करया किर्तन 119 वाक्य 105 Psalm 119 वर्स 105 कितें म्हणटा कोणाकी कळीत आसा गे किर्तन 119 वर्स 105 कोणाकी कळीत आसा गे तुझें उतार म्हज्या पावलांक दिवो सांगाता म्हणया तुझें उतर म्हज्या पावलांक दिवो उजवाड म्हजे वाटेचो तुझें उतर म्हज्या पावलांक दिवो उजवाड म्हज्या वाटेचो सांगाता म्हणया तुझें उतर म्हज्या पावलांक दिवो उजवाड म्हज्या वाटेचो देखून देवाचें उतर कितें जावन आसा आमच्या वाटेक म्हणजे आमच्या पावलां आमच्या मेटांक दिवो आमी दिवो कित्याक वापरता बेस्टेन्स वापरता गे दिवो केदाळा वापरता काळोख जाताना न्ही गे ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार थंयसर आल्तारीर देवाचें हजारपण आमकां दिवो दाखयता तशेंच दिवो आमच्या काळोखांत आमकां उजवाड जाता वाट आमकां दाखयता तशेंच आमच्या वाटेक तो उजवाड जावन आसा आमच्या मेटांक आनी आमच्या वाटेक देवाचें उतर उजवाड दिता देखून देवाचें उतर वाचल्ल्या वरवीं आयकल्ल्या वरवीं आमकां कितें मेळटा आमचें जिवीत पवित्रपणान जिवंक आमकां साध्य जाता कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर कितें जावन आसा देवाचें उतर जिविताचें जावन आसा जिवीत बरोवन ओमतोच्या मापान आमकां देवाचें उतर जिवीत दिवन आसा तर तें जिविताचें उतर आयकोवच्याक आमकांच एक घडी बरो आमी आयती करया देवा पवित्र आत्म्या लागीं मागया सोमया तुजें उतर आमी आयकोंक वेता तें उतर आयकल्लें समजोंक समजल्लें आमच्या जिवितांत जिरोंक आनी जिरयल्लें आमच्या जिवितांत जियोंक आमकां तुजी ससाई दी म्हूण
देवा पवित्र आत्म्या लागीं एक घडी बोर आमी कालतेपणी मागया. देवाचें उतर आयकोवच्याक उबी रावात. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसू म्या. तो वळू लोकांच्या जम्या लागीं जम्यांनी ताचे लागीं विचारलें तर आमी कितें करी जाय म्हूण तूं म्हणटाय. तांणी ताका जाप दिली, तुमचे मदें कोणा लागीं 2 दगले आसात तो कांय नातल्ल्याक एक दिवं आनी जेवंक कांय जाय पुरतें आसलोय तशेंच करूं. थोडे सुंकागारी स्नान घेवंक आयले आनी तांणी ताचे लागीं विचारलें, मेस्त्री आमी कितें करी जाय म्हूण तूं म्हणटाय. ताणें तांकां सांगलें, तुमकां निश्चय केल्ले प्रास सडीत वसूल करिनाकात. थोड्या शिपायांनी येवन ताचे लागीं विचारलें, आनी आमी कितें करी जाय म्हूण तूं म्हणटाय. ताणें तांकां जाप दिली, कोण मनशाकी जुलूम करिनाकात, कोणाचेरी फटफिर्याद मांडिनाकात. तुमकां कितली दिसपट्टी पोड मेळटा ती घेवन दोशी जाया. देवाचें उतर घे. वकनी तुका क्रिस्ता. दायकन बसा. 1 मिनिट बोर मौन रावून आत्तां आयकल्लें सुवार्तेचें वासाब मौनपणी नियाळया. सुवार्तेच्या देवाच्या उतराक जाप जावन आमी गावया गीत सोमया तुजें उतर दिवो म्हज्या जिणयेक. कोंकणी भक्ती गितां बोगू पाण संको 411. सोमया तुझें उतर दिवो मुझे चिनिये. अंकराचे वाटे मेटा मुझा आधा. सोम्या तुझे उतर दिवो मुझे चिनिये. अंकराचे वाटे दिवो मुझा आधा. दुसऱ्या शरण. उतर तुझे जिविता वाट सुकलेल्या वाट दाखयता. उतर तुझे जिविता वाट सुकलेल्या वाट दाखयता. कष्टांतल्या विशे उदिता निरासल्या चेतन दिता. कष्टांतल्या विशे उदिता निरासल्या चेतन दिता. उलय सोम्या उलय आता उतर तुझे हांव आयकता. उलय सोम्या उलय आता उतर तुझे हांव आयकता. सोम्या तुझे उतर दिवो मुझे चिनिये. अंकराचे वाटे मेटा
प्रभूचा आधार. मोगाच्या न्हू देवाचें उतर आमी आयकलें. कितें आयकलें? देवाचें उतरांत कितें सांगलें? खंयच्या सुवार्थेंतलें आमी वाचलें? लुकाच्या सुवार्थेंतलें वाचप आत्तां. सुवार्ता बरी खबर आमी आयकली. कोणें कोणाक कितें सांगलें? कोणें कोणाक कितें सांगलें? स्नानीक जुवांव न्हू थंयसर पातकां खातीर लोक स्नान उदकाचें स्नान घेवंक आयिल्ले आनी विचारलें तर आमी कितें करीत जाय? स्नानीक जुवांव कितें म्हणलो? पातकी जिणी बदला म्हणून. बरी खबर सतमुना मेस्सियाच्या येण्याक तुमकां सुद्दां तुमी तयाराई करा. तुमचें वायट जिवीत सांडा, बरें करून जियेया. आनी ह्या वेळार थंयसर जायत्या वर्गाचो लोक आसलो. जायत्या वर्गाचो लोक आसलो. आनी हांगासर आयच्या सुवार्थेंत आमी आयकलें तांणी विचारलें एक मुळावें सवाल. कितें? कोण सांगतात? तांणी एकल्यानी विचारलें एकच सवाल. एकल्यानी एक एक सवाल विचारूं ना. सगळ्यांनी एकच सवाल विचारलें. कितें? तर आमी कितें करी जाय? आज आमी हांगाच्या आराधनाक सांगाता मेळिल्लीं देवाचें उतर नियाळूंक सांगाता मेळिल्लीं. आमी वैयक्तीक रितीन आज विचारी जाय आमकांच तर हांवें कितें करी जाय? समुदायांत आसतना आमी खंडीत सांगता आमी कितें करी जाय म्हूण. पूण आज देवाचें उतर वैयक्तीक रितीन आमकां सांगता हांवें कितें करी जाय? हांवें कितें करी जाय म्हूण जेजू कडेन आमी विचारी जाय. दुसऱ्या कडेन कोणेय कडेन न्हय. त्या दाळात जेजूच ताच्या उतरां मुखांतर आमकां प्रेरण लाभयता आनी आमी कितें करी जाय म्हूण आमकां तो सांगता. हांगासर आमी पळयता विविध वर्गाचे लोक थंयसर स्नानीक जुवांव सरशीं आयले. देखून थोड्या जम्यांनी थंयसर ताका विचारलें लोकांच्या जम्यांनी पयलो वर्ग आमी कितें करी जाय म्हूण तूं म्हणटाय? तुमचे मदें कोणाय लागीं 2 दगले आसात तर तो कांय नातल्ल्याक दिवं आनी जेवंक खावंक जाय पुरतें आसलोय तशेंच करूं. एका वर्गाच्या लोकाक स्नानीक जुवांव म्हणालो तुमकां दोशी आसा जाल्यार खावंक जेवंक आसा तुमच्या लागीं तें तुमी हेरां सांगाता वांटून घेया. तुमच्या लागीं 2 दगले आसात जाल्यार आनी 2 दास्तान करिनाकात. ताच्या बदलाक तुमच्या लागीं 2 आसात जाल्यार 1 कोणाक दिया, गरजेवंतांक दिया म्हणून पयल्या वर्गाच्या लोकाक स्नानीक जुवांव म्हणटा. आमकां हर एकल्याक पेल्या खातीर रचलां. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, केदाळ हांव मुजें म्हणून आमी जियेता त्या दाळा ह्या संवसारांत आमी स्वार्थी जाता. त्या दाळा आमी स्वार्थी संवसारांत जियेता. निस्वार्थी आमी जायना. केदाळ हांव म्हणलें आई प्रॉब्लेम न्ही गे IPS न्ही गे आई प्रॉब्लेम. केदाळ आई प्रॉब्लेम येता त्या दाळ आमकां देवाच्या मोगात हांव आमी पयस वेता. देखून आमकां देवाचें उतर सांगता जें कितें तुमच्या लागीं सडीत आसा तें तुमी कितें करी जाय? हेरां सांगाता वांटून घे जाय. 2 दगले आसात जाल्यार 1 दगलो कोणाक गरज आसा तांकां तुमी वांटून दी जाय. तुमकां खावंक जेवंक सुद्दां दोशी आसा, मस्त खावन आजीर्ण जायना जाल्यार देखून कितें सडीत आमकां आसा देवान दिलां तें आमी पेल्या सांगाता वांटून घेवंक आमकां आपोवणें आसा. ताच्या उपरांत थंयसर आमी पळयता सुंकागार आयले. सुंकागार कोण? सुंक वासूल करचें. रोमाच्या सरकारा खातीर ते सुंक वासूल करताले आनी ते वासूल करताले. कितले वासूल करी जाय? ताच्या की सडीत 4 वांट्यांनी 40% न्ही गे 40% सडीत आनी सडीत तांणी आनी 3 कमयताले. कितें तांकां मेळचें तें मेळटालें तेंय पावनातलें. ते तांच्या बोल्साक अशें ते करनासलें. आनी तेय आयले कोणा कडशीन कोणा सरशीं आयले?
स्नानीक जुवांव चडशें आयिल्लें म्हणालें तर आमी कितें करी जाय आमी कितें करी जाय आमी कितें करी जाय म्हूण ते विचारतात आनी त्या वेळार स्नानीक जुवांव कितें म्हणटा तुमकां निश्चय केल्ले प्रासड तुमी वासूल करिनाकात कितें तुमकां वासूल करूंक सांगलां न्याय निती काल तितलें करा पुरो पुरो तुमकां कितें मेळटा प्रामाणीकपणान तें खाणगेया सडीत वासूल कर्ण हेरांक कश्टार घालनाकात आनी तिचो पयसो तुमकां नाका आज आमी आमच्या जिविताचेर एक नादार घालूंक जाय सुंका घरा बरीं आमी जाल्या उंगी लेखा वर्ते आमी लाभ दवरता उंगी आमी करच्या वहिवाटांत इल्लो लाभ गरज आसा पूण सडीत गरज नासतना गरजे भायर लाभ आमी करता उंगी लेखा वर्ते हेरांक कश्टार घालता उंगी म्हणलें आमी चिंतूंक आज देवाचें उतर आमकां उलो दिता देखून तांकां स्नानीक जुवांव म्हणटा तुमकां निश्चय केल्ले प्रासड वसूल करिनाकात तुमकां निश्चय केल्ले प्रासड वसूल करिनाकात आनी ताचे उपरांत 11 थंयसर अनेक पंगड आसलो कोणाचो पंगड निमाणो पंगड थंयसर आसलो कोणाचो शिपाई शिपाई कोण सोजेर सोजेर न्ही सोजेर शिपाई सैनीक नांवां दुसरी उलो करियेत पूण ते शिपाई तांणी येवन कितें विचारलें आमी कितें करी जाय म्हूण न्हू तूं म्हणटाय आनी तांकां स्नानीक जुवांव कितें म्हणालो तुमी जाणांत कितें म्हणालो कोणनी जाणांत न्ही नेणांत हां कितें म्हणालो कोण मनशाकी जुलूम करिनाकात कोणाचेरी फट फिर्याद मांडिनाकात तुमकां कितली दिसपट्टी पोड मेळटा ती घेवन दोश जाया शिपायांचें काम केलें तो गांव राखचो न्ही राखण दिवची हेरांक राखण दिवची आमच्या भारताच्या गडीचेर जायते शिपाय आसात रात आनी दीस म्हणल्यार बरी कितें करतात राखतात कोणाक राखतात आमचो देशाची राखण करतात आमच्या दुसऱ्या देशाचे आमच्या गडीचेर आक्रमण करिनातल्या बरी ते रात आनी दीस म्हणल्या बरी थंयसर कितें करनासात राखोवन आसात तांचें काम कितें राखवल्यांचें काम कितें न्हिदोवन पडचें गे राखवल्यांचें काम न्हिदोवन पडचें गे न्हिदोवन पडल्यार तांकां राखवली म्हणनात दुसऱ्याच नांवान आपयत राखवलींचें काम राखचें कोणाक राखचें देशाक राखचें आनी हांगासरी असले शिपाई रोमाच्या सरकारा काल थंयसर शिपाय आसले ते येवन स्नानीक जुवांव लागीं म्हणटात तर आमी कितें करी जाय म्हूण तूं म्हणटाय आमी कितें करी जाय म्हूण तूं म्हणटाय आनी स्नानीक जुवांव तांकां म्हणटा कोणाचेरच जुलूम करनाकात कोणाचेरच फोट अपराध मांडिनाकात आयच्या संवसारार आमी पळयल्या जाल्यार फोट आसलें सत आसलें फोट करूंक जायत्यो सक्ती वावूर नासात बायलान आमकां सतत म्हूण दिसता पूण सताचो नाटक जावन आसा थोडे मटी सत फोट करून दाखोवचें प्रयत्न चलता ताच्या की चड फोट सत म्हणल्या बरींच दाखयतात आनी आमी फटवून पडटा थोडे मटी कितें सत म्हूण कळी नासतना हेरांच्या गोड गोड उतरांक आमी फटवून पडटा देखून तांकां तो स्पश्ट उतरांनी सांगता कोणाचेरच जुलूम करिनाकात कोणाचेर फोट फिर्याद मांडिनाकात बेश्टेंच कोणाची झट्टी करिनाकात तुमकां कितली दिसपट्टी पोड मेळटा ती घेवन दोशी जाया थोडे पटी आमच्या जिवितांत आमी कितलें गेल्यार आमकां कितें आसना तृप्ती आसना आमी तुमीच पळया तुमचेंच जिवीत व्हरोन पळया सकाळीं जावन सांजेर म्हणसर कितलो वावर तुमी करतात न्हिदोंक पेच्या पयलें संतोष भोगता गे संतोष भोगला जाल्यार तुमी सगळ्या दिसा केल्लो वावर सुफळ न्हिदोंक येताना आनीक टेन्शन चड जाता जाल्यार खंय गी आमी सुकोवन पडल्या म्हूण जालें कितें गे आमी जिवोवची रीत सारकी ना म्हूण जालें देखून आमकां न्हीद पडना न्हीद पडटा गे थोड्यांक न्हीद पडना आतां म्हणटात न्हीद केवल प्रायवंतांक मात्र न्हय तरणाट्यांक समेत न्हीद पडना खंय कितें जावंक पुरो समस्या सडल्यात समस्या पयलें आसलें
आसले की ना आतांय आसात फुडेंय आसतले पूण ते आमी कशें फूड करता ताचेर वंदोन आसा देखून हांवें म्हळें लेका व्हरतो कंत हुस्को करिनाकात आयजची कंत पुरो देखून कोणाची कंत आमी वयता थोडे म्हणटी न्ही गरजे भायले ओजी आमी वयता देखून देव आमकां व्हडले व्हडले बरें आमच्या माथ्यार दिता गी ना दिना देखून जेजू म्हणटा सोमेस्त तुमी कश्टांत येल्या न्हू आनी वजन वयतल्या न्हू तुमी कोणा सरशीं येया मुजे सरशीं येया मुजें जू माथ्यार दोरा म्हूण सांगोना तुमचें जू मुजें जू तुमचें न्हय मुजें जू तुमच्या कांतार घेया आनी मुजें लागचें शिका कित्याक हांव बोळ्या आनी कालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें कित्याक मुजें जू वावोवंक भारी सुलाभ मुजें वजें हाळू देखून आमी उडास दवरी जाय आमचो सोमी आमकां वावोवंक तांकां नातली ओजी बिलकूल दिना वावोवंक तांकां नातले कुरीस तो बिलकूल दिना ताणें दिवचें वजें भारी हाळू कोणाय की तें वावोवयेत एक पोटी एकलो मानेस्त खंय व्हडलो बरो माथ्यार काणकोन रावुल्लो खंय रावुल्लो रस्त्या देगेर व्हडलो भारी व्हडलो एक बरो गोणी जावंक पुरो जायतें खालें आसलें गोतून तातूंत पूण व्हडलो हे बरो काणकोन रस्त्या देगेर रावून आसलो आनी थंयसर एकलो मानेस्त काराचेर पाशार जातलो ह्या मानेस्ताक ताची बिरमोत दिसली आनी ताणें कार इल्लें स्लो केलें विंडो इल्लें सकयल घर निसारलें हाणें सायबा तूं कोणाक राखताय हांव इल्लेशें गाडी राखून आसा म्हजो व्हडलो बरो आसा माथ्यार आसा ये तूं भितर ये हांव तुका एक लिफ्ट दिता हांव तुका खंय वचोंक जाय थंयसर व्हरून तुका पावयता म्हळें खंय आनी ताणें ताच्या काराचें कालें केलें ताणें काराचें बागेल उक्तें केलें आनी तो बरो ताच्या माथ्यार दवरूनच बसलो खंय आनी त्या मानेस्ताक अजाप जालें खंय कालें सायबा तुजी गजाल हें कितें आनी की माथ्यार सकयल देंवयनाय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो जायते पोटी देव आमकां आदार दिता जाल्यार आमच्या जायत्या संगतींनी आमकां तो बरो ना न्ही गे बरो सकला दवरूंक आमकां मोनूच ना आमचें मोन आनी काळीज त्या बऱ्याचेरच तें जायना बा हें एक नाका ह्या हांगा हें नाकात न्ही गे आमच्या घरांत थोडे म्हणटी बेजमेंताकांनी गेल्ल्या वेळार कालें जाता हाळें त्या कुडाक हें नाकात तें म्हजें प्रायवेट उरल्या कडेन सगळ्यांनी तुमी कितें उदक शेणावन वची थंय नाका बा कालें बुरून दवरलां गे कोणाक गोतो न्ही गे कोणाकच गोतो थंय हें नाका तें हांव सोडून दिवंक तयार ना देखून आमच्या जिणयेंत आमचेच थोडे बरे आसतात ते आमकां सोडून दिवंक बिलकूल नाका कित्याक म्हळ्यार आमकां इतलें एटॅच जालां गे जिणयेंत तातूंत हांव भायर येवंक आमकां बिलकूल आमी तयार ना देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमी आराम केल्लो हो कुरपेचो काळ आद्वेंताचो काळ आद्वेंत म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ जावन आसा येणें क्रिस्ताच्या येण्याक तयाराई करचो तशेंच जेजूचें जल्म जाल्लो त्या खातीर देवाक अर्घ दिवचो आनी आमच्या वैयक्तीक जिवितांत क्रिस्ताचें येणें जावंक आमी प्रयत्न करचें देखून हो काळ कशें स्नानीक जुवावन बरी तयाराई केली ताणें कशें कितें केलें मागणें केलें प्राजीत केलें दंडोवणी केली बारी कितें म्हणटात सिंपल लायफ म्हणजे सादें जिवीत तो जियेलो अरण्यांत तो जियेलो मरुभुमींत तो जियेलो आनी अशें ताणें येवंक आसच्या मेस्सियाच्या येण्याक बरी तयाराई करूंक त्या काळाच्या लोकांक आदेश दिलो आनी हो सगळो लोक तांची पातकां वळखून स्नानीक जुवावन तावन जॉर्दान न्हंयच्या स्नानांत आपणा पातकाक वळखून मेस्सियाक च्या येण्याक बरी तयाराई केली आज मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमी नियाळचो विशय तस्सो आमच्या जिवितांत आमी बरी तयाराई करी जाय आमी पळयता आमच्या जल्मांतावन मरणा पर्यंत आमी तयाराई करूंक आसा हो सगळो वेळ जल्मांतावन मरणा पर्यंत हो तयारायचोच वेळ आमची तयाराई केदाळाय मुग्धा तागे ना तयाराई ऑनगोईंग म्हणटात ती निरंतर चालू आसची एक प्रक्रिया कोणेंच सांगूंक जायना म्हाका सगळें गळीत आसा म्हूण
कोणाय सांगूंक जाता गे म्हाका सगळ्यांत सकळीच आसा म्हणून देखून देवाचें उतर आमकां सांगता तुमी बुदवंतां बरी चला जाय बूद नातल्या बरी जियोवचें न्हय आमी सगळ्यांनी बुदवंतां बरी जियेचय बूद नातल्या बरी न्हय म्हणजे आमच्या जिणयेंत बरी तयाराय आमी करी जाय आमी पळयता हांव दिसपट्ट्या जिवितांत जायत्या रितीच्यो तयाराय आमी करता भुरगीं इस्कोलाक वचोंक सुरू केल्लींच बरी तयाराय करतात तांच्या वार्षिक परीक्षेक कितली बरी तयाराय करतात तितलें चड तांचें वत्ताड उणें जाता टेन्शन फ्री न्हय गे वत्ताड दीस जाता उणें जाता कोण शिकना बळें अकरेकच्या घडये शिकता तांकां टेन्शन दीस गेल्ल्या बरी टेन्शन सडटा तांकां मात्र न्हय तांच्या आवय बापायचें बीपी आनी की चड जाता भुरग्यांच्या की चड कोणाक कंत तांच्या आवय बापायंक भुरगीं थोडे म्हणटी कितलें शिकल्यार रे आवय बापायंक समाधानच ना हाळे तो शेजारचो आसा पळय तो 99.9 तुजें 99.99 जायचें आनी की आमकां आमच्या भुरग्यांची काल म्हणटात तांचे थंय आसची हुशारकाय आमकां कळीत आसा देखून तांचेर वत्ताड घालचें नाका तांकां कितलें शिकोवंक सांगता तितलें शिकोवन दीत तितलें पुरो शिकापच सगळें न्हय बरें कर शिका जाय तातूंत दुबाव ना पूण गरज नासतना आमच्या भुरग्यांचेर वत्ताड घालचें आमी सारकें न्हय देखून कशें भुरगीं बरी तयाराय करतात जाल्यार वार्षिक परीक्षेक ताणीं अकरेक भियेजय म्हूण ना परीक्षेच्या वॉलांत कालें हातपाय कांपोवंक सुरू जायनात कोण तयाराय करनासतना थंय येतात तांकां हातपाय पुरा कांपोवंक सुरू जातात दादेडयांची ओपार आमी आयकली न्हय गे 5 बुदवंत आनी 5 बूद नातल्यो बुदवंतांनी कालें केलें तेल काडून गेलें तांच्या दिव्या सांगाता आनी ओरेताक मेळोंक त्यो आयत्यो रावल्यो पूण बूद नातल्ल्यांनी कालें केलें तांणी दिवे काडून गेले तांकांय कळीत आसलें कित्याक तीं आयल्यान म्हणून पूण तांच्या दिव्यांनी दिवे पेटोवंक सडीत तेल काडूंक ना तांणी चिंतलें पुरो कोडना म्हूण पूण उपरांत कितें जालें आमकां कळीत आसा कोणा कडेन तेल आसलें दिव्यां सांगता ती फुडें गेली आनी ओरेताच्या संतोशान तांणी वांटो घेतलो कित्याक तांणी बरी तयाराय केल्ली तो संतोश आपणावचें भाग तांकां फावो जालें पूण बूद नातल्ल्यांक तो संतोश मेळ्ळो ना तो संतोश तांकां मेळ्ळो ना देखून आमी बरी तयाराय करची गरज कशेंच नानीक जुवावन मेस्सियाच्या येण्याक बरी तयाराय करूंक लोकांक उलो दिलो तशें आमच्या जिवितांत आमी बरी तयाराय करूंक प्रयत्न करी जाय देखून आमी कितें बरें करूंक आसा तें केदींच विसरचें न्हय बरें करूंक आमकां आमी विसरचें न्हय देखून देवाचें उतर आमकां परत सांगता वेळ लागीं पावला न्हिदोन आसात तर उठा वेळ लागीं पावला न्हिदोन आसात तर उठा तुमच्या काळोखांतल्या कामांक पाठ करा आनी उजवाडाची कृत्यां आदारा सांपावलून रोमाघरांक बरयल्लें पत्र अध्याय 13 वळी 11 14 म्हणसर म्हज्या उपरांत म्हणा वेळ लागीं पावला न्हिदोन आसात तर उठा तुमच्या काळोखांतल्या कामांक पाठ करा आनी उजवाडाची कृत्यां आदारा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून आमी कितें करी जाय सदांच आयती रावा जाय न्हिदोन पडचें न्हय प्रत्येक जावन आमच्या आत्मीक जिवितांत आमी जिवाळ आसा जाय सुटसुटीत आसा जाय बावडताचें जिवीत जिवोवंक आमी सदांच फुडें सरा जाय त्या दाळा आमच्या समस्यांक पर्याय मेळटा कितल्या चड मापान आमी आमच्या सोम्याक चिडकोन रावता तितल्या चड मापान आमचें जिवीत संतोशाचें जाता दादोसकायेचें जाता कशें एक फांटो दाखवाली थंय एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना तशेंच हांव आनी तुमी सोम्या थंय एक जावन रावल्या करीत आमी फळ दिवंक शकता गे सकना देखून कितल्या चड मापान फांटो त्या दाखवाली थंय एक जावन रावता तितल्या चड मापांत थंयसर बऱ्यो दाखो जातात तशेंच आमच्या जिणयेंत आमी
सोम्याक चिडकोन रावा जाय ताचेर ओंदोन जिये जाय ताचेर आमच्या जिविताची बुन्याद आमी बांदून हाडल्या वेळार आमचें जिवीत नंदन जाता देखून आमकां जायते संदर्भ आसात कितें करूंक बरी तयाराई करूंक देखून स्नानीक जुवावन ह्या 3 वर्गाच्या लोकांक सांगलें जें कितें अन्याय आसा आनीत आसा जुलूम आसा तें सोडा प्रामाणीकपणान तुमचें काम करा आमकां ही सोमी आज सांगता तितलेंच तुमकां कितें काम आसा तें करा गरजे भायर हेरांच्या संगतींनी मेतेर जायनाकात सबारपोटी आमी आमच्या गरजेंक मेतेर जावच्या बदलाक हेरांच्या गरजांनी बेश्टेंच नाकरी गोवचें म्हणटात न्ही गे तीळण बळोवचें म्हणटात शेजाराक हालें केलां न्ही गे शेजाराक कितें केलां शेजाराक कांय करूं ना आमच्या घरांत कितें आसा तातूंत आमी संतोश पावा जाय देखून जे देवान कितें दिलां तातूंत आमी संतोश पावा जाय हेरांक सडीत दिलां म्हूण आमी मोसोर पावचें न्हय ताच्या बदलाक आमी संतोश पावा जाय आनी आमची जिणी उजवाडाची जावन जियोंक आमी प्रयत्न करी जाय कित्याक आमकां हर एकल्यान देवान बरेपणा खातीर रचलां कित्याक बरेपणा खातीर रचलां कित्याक म्हळ्यार आमचो देव सर बरेपणाची मूळ देवा थंय सगळें बरेपण आमकां लाभता बरेपणाचें मूळ जावन आसा आमचो देव ताचें हांव सगळें बरेपण मेळटा देखून ताणें सगळें बरेपणान आमच्या खातीर रचलां उत्पत्ती ग्रंथांत आमी वाचता 6 दिसांनी देवान ही सोबीत पृथ्वी नेटयली सजयली आनी हर एक संगत केल्या उपरांत देव म्हणालो तें ताका बरें दिसलें देखून देवाक बरें दिसलां जाल्यार आमकांय बरें दिसोंक जाय आमचे खातीर ताणें बरें रचलां ही सोबीत प्रकृती आनी हातूंत कितें आसा तें सगळें आमच्या गरजे खातीर ताणें दिलां देखून आमी ताचो बरो प्रयोग करी जाय ह्या प्रकृतीचो पोस जतन आमी करूंक आसा जें कितें देवान आमकां बरें केलां तें आमी हेरां सांगाता वांटूंक प्रयत्न करी जाय अशें आमी आमची जिणी उजवाडाची जावन जियोंक आमकां आपणें आसा मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 5 ओळ 40 आनी 8 आमकां सांगता जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर बरो तशें तुमी जाय सर बरीं आमी सांगता म्हणया जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर बरो तशें तुमी जाय सर बरीं सर बरेपणांत बरुल्लो जेजू आमकांय बरेपणाची वाट दाखयता देखून आमी सोम्यान दाखयल्ली ती वाट सोमकोंक हर एक दिसा आमी प्रयत्न करया एक पोवटी एका कलाकारान एक सोबीत काल गेलें कलाकारान एक सोबीत पिंतूर सोडयलें गई आनी तें पिंतूर जावन आसलें जेजून दाराचेर टोके मारचें एक सोबीत दार आनी ताच्या भायर जेजू रावला आनी जेजून त्या दाराचेर टोके मारचें पिंतूर थंयसर सोडयल्लें आनी हें पिंतूर सोडयल्ल्या त्या कलाकाराक ताचें पिंतूर पळोवन भारी संतोश जालो आनी ताणें चिंतलें हें पिंतूर हांवें वचून म्युजियमान दवरिचें म्हूण ताणें चिंतलें देखून तें ताणें व्हरून म्युजियमान दवरलें सोबीत कलाकृती ताणें सोडयल्ली म्युजियमान दवरली आनी त्या कलाकृतीच्या सकयल ताणें बरयल्लें आनी तूं कितेंय उणेंपण आसा जाल्यार तुमचे कमेंट्स तुमी घालयेत कितेंय हातूंत उणेंपण आसा जाल्यार तुमचे कमेंट्स तुमी घालयेत कशें थंयसर म्युजियमाक आयिल्ल्या लोकांनी ती कलाकृती पळयली तांकां संतोश जालो सोबीत कलाकृती देखून ताणें एप्रिशिएट केलें त्या कलाकाराक तुजी कलाकृती बरी जाल्या म्हूण सांगलें बट थोड्यांनी सांगलें आनी तूं इल्लेशें उणेंपण आसा कितें उणेंपण आसा सांगा पळया जेजू एका दाराचेर बडोवन आसा कितें उणेंपण आसा थंयसर तांणी म्हळें उणेंपण इतलेंच ह्या दाराक हँडल ना हाताळो ह्या दाराक कितें ना हाताळो ना प्लेन डोर हांगा जेजू त्या डोराचेर बडोवन आसा ह्या डोराक हाताळो ना म्हूण सांगलें आनी तो कलाकार म्हणलो हांवें जाय म्हणूनच हाताळो सोडोंक ना कित्याक म्हळ्यार थंयसर जेजू त्या दाराचेर
बडयत आसतना भितरल्या मनशान भितरल्याक तावन कीळ काडी जाय या थंयसर भितर तावन ताणें तें दार उक्तें करी जाय, भायर तावन तें दार उक्तें करूंक कोणायकी जायना. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत तस्सो जेजू आमचें जिवीत म्हणल्यार दाराचेर बडोवंक आसता. देखून उगडापणाच्या ग्रंथांत आमी वाचता, हांव तुज्या दारार बडोवन आसा, जर तूं तें दार उक्ती करशी जाल्यार हांव तुजे सांगाता रावतलो म्हणटा सर्वेस्पोर देव. वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमच्या जिवीत म्हणल्यार दाराचेर सोमी बडोवनूच आसा, पूण म्हजें आनी तुमचें काम कितें गी म्हळ्यार तें दार उक्तें करूंक प्रयत्न करचें, तें दार उक्तें करूंक प्रयत्न करचें आमच्या बऱ्या जिविता मुखांतर. देखून आमच्या जिविताची सावी आमी कोणाच्या हातांत दी जाय? जेजूच्या हातांत. ताणें केदाळाई ओपन करूंक जाता. आमी आमच्या जिविताची सावी जेजूच्या हातांत दिना जाल्यार ताका आमच्या जिवितांत प्रवेश जावंक जायना. देखून आमची सावी कोणा कडेन आसा म्हणलें सवाल. कोणा कडेन आमी आमच्या जिविताची सावी दिवची नाका, बगार आमच्या सोमया कडेन दिया. ते दाळ आमी सेफ. सोमी कांय व्हरना, सोमी आनीक आमकां बरेंच दिता. देखून बरेपणांत बरुल्लीं मनशां जावंक आमी प्रयत्न करया. देखून सर रितीच्या काळोखाच्या कामांक पयस करया. ह्या आदवेंताच्या काळार आमकां सर रितीच्या काळोखाच्या कामांक पयस करूंक देवाचें उतर सांगता. तुमचे थंय क्रिस्ताक स्विकार करूंक आड येवचीं कृत्यां, पातकां, झगडीं, बेबदेपण, मोसोर सर कांड उडया. बरें काळीज तुमचें थंय आसूं दी. नितळ काळजान सोमयाच्या येण्याक बरी तयाराय करा. ते दाळा त्या दनयान त्या ओपारीन सांगलें, शाबास बोरया आनी बातयेण्याच्या साकरा. ल्हान संगतींनी तूं विश्वासी म्हूण तुवें दाखयलें, देखून तुका व्हडा संगतींची जबाबदारी हांव दितलो. आमकां ही उतरां सोमयात हांव आयकूंक मेळोवन दीत. बोरया आनी शाणया मनशा, ल्हान संगतींनी तूं विश्वासी म्हूण तुवें दाखयलें, तर व्हड संगतींची जबाबदारी हांव तुका दितलो. ये आनी म्हज्या दनयाच्या म्हज्या बापाच्या संतोशांत तूं वांटेली जा. तर तसो सोमी आमकां ह्या आराधनाक सांगाता मेळिल्ल्यांक, देवाचें उतर आयकल्ल्यांक तें देवाचें उतर प्रामाणीकपणान जिवंक कृपा दिवं दी म्हूण आमी मागया. मोगाचें न्हू, देवाचें उतर आमी नियाळ्ळें आनी आमची जिणी कशी जिये जाय म्हणून सोमयान आमकां संदेश दिलो. तर हो संदेश स्विकार केल्ली आमी परत सोमयाची स्तुती करन गावयां गीत अर्गां दितलो. सोमया अर्गां दितलो. आमी सगळ्यांनी उबी रावचें आनी संतोश भरीत काळजान परत सोमयाक अर्गां दिवची. पान संख 81 81. अर्गां दितलो सोमया अर्गां दितलो, सगळे मोजी चिनी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो सोमया अर्गां दितलो, सगळे मोजी चिनी तुका समर्पितलो. तुका स्वागत करतलो, काळजान तुका घेतलो. तुका स्वागत करतलो, काळजान तुका घेतलो. तन्स मसराई म्हाका साई म्हणटलो आनी अर्गां दितलो सोमया अर्गां दितलो. सगळे मोजी चिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो सोमया अर्गां दितलो, सगळे मोजी चिणी तुका समर्पितलो. तुझ्या हाताक धरून म्हजें मेट काडतलो. तुझें नाम सदांच म्हज्या वाठार गाजतलो. तुझ्या हाताक धरून म्हजें मेट काडतलो. तुजें नांव सदांच म्हज्या वाठार गाजतलो. तुजो मोग करतलो,
तुझ्या बळान चलतलो तुझो मोग करतलो तुझ्या बळान चलतलो आप्पा बापा म्हणून तुका उलो मारतलो आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी चिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी चिणी तुका समर्पितलो हर एक म्हज्या गरजांक तुज्या पांयांक पडटलो उपकार मेळटाच तुका हांव अर्गां दितलो हर एक म्हज्या गरजांक तुज्या पांयांक पडतलो उपकार मेळटा तुका हांव अर्गां दितलो पातकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडतलो पातकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडतलो पातकी चिणी सांडूंक तुजो आदार मागतलो आनी अर्गां दितलो सोम्या अर्गां दितलो सगळी म्हजी चिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी चिणी तुका समर्पितलो अर्गां स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तंस मसोराई म्हाका साई म्हणटलो आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी चिणी तुका समर्पितलो हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया सोमियाची स्तुती परत आमी करया अर्गां तुका सोमिया जेजू अर्गां तुका सोमिया जेजू अर्गां तुका सोमिया जेजू अर्गां तुका सोमिया जेजू आराधन 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 तुका सोमिया हालेलुया 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 दयाकन बसा मोगाच्या न्हू थोडी मिनटां मौन रावून सोमियाक आमच्या मदे स्वागत करया आनी ताका आमचे थंय उलोवंक सोडया मोगाळ भवनो आनी भयणीनो सोमियाचें आराधन आमी केलें ताची स्तुती केली ताचें जिवीत दिवचें उतर आयकलें आनी ताचेर नियाळ केलो आनी थोडी मिनटां सोमियाचो आशिर्वाद घेवंक वेच्या पयलें आमच्याच जिविताचें समर्पण करया मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो जिवितांत सोमियान आमकां एक मिसांव दिलां जेजून हो संवसार सांडून वेत आसतना ताच्या आपोस्तलांक लागीं आपयल्लें आनी म्हणलें वचा आनी सगळ्या संवसारार म्हजी शुभ वार्ता परगट करा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया आनी उडास दवरा हांव तुमचे सोमे आसतलो संवसाराच्या आखेर पर्यंत तर संवसाराच्या आखेर पर्यंत आसा म्हूण बासोवणी दिल्लो तोच सोमी ह्या उंड्या रुपार आमचे मदें आसा आमचो मोग करच्याक आमची जतन करच्याक आमकां संरक्षण दिवच्याक तो आमचे मदें आसा तर सर्वांनी दिंबी घालची आमच्या जिविताचें आतां समर्पण करया आमच्या जिवितांत कितें आज समर्पण करूंक आसा म्हूण चिंतून ह्या सान लोरेसाच्या मायनर बाजिलिकाक आमी सांगाता मेळ्ळ्या प्रामाणीक रितीन आमच्या जिविताचें समर्पण करया आमकां जिवीत म्हणलें जिवीत दिवन ह्या संवसारांत सोमियान आपयलां आनी हें जिवीत आमी सोमियाक समर्पण दिया ह्या जिविता सांगात आमकां आमचेंच म्हणलें मिसांव आसा आनी हें मिसांव सोमियान आमकां एक देणें जावन दिलां तर ह्या घडये आमच्या जिविताचें समर्पण करया समर्पिया आमचेंच जिवीत लांतावन येदोळ म्हणसर आमी आमचें जिवीत जियोन आयल्या फुडें कितें आमकां नेणा आमी नेणा पूण सोमी जाणा आमचें जिवीत कितें फुडें आसा तें ताका कळीत आसा
पूण आमी गंत करची गरज ना. ह्या घडये आमचें सगळें जिवीत सोम्याच्या स्वादीक हाताक समर्पून दिवया. ह्या जिवितांत आसले सगळे समस्ये, खंत, बेजाराई, आर्थीक अडचणी, वायट संवयो, वस्तूंची विशेष आशा, हे सगळें जेजूच्या पांयांतळा समर्पिया. एक नितळ काळीज तूं आमकां रसून दी म्हूण जेजू लागीं आमी मागया. नितळ मनाची जावन आमी जिवोवच्याक, ताच्या जल्माच्या फेस्ताक तयाराई करूंक, ताका आमच्या काळजान सदांच फावो तो जागो दिवच्या खातीर आतां ह्या घडये आमच्या जिविताचें समर्पण करया. तो जेजू आमकां आपयता ताचे सांगाता रावोंक. तर प्रामाणीक रितीन आमचे दोळे धांपिया, आमचे हात आमच्या काळजाचेर आमी दवरया, आमच्या जिविताचें समर्पण करया. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, जें कितें प्रामाणीक रितीन आमी मागता तें सगळें देव आमकां दिता. आमी भियोवचें नाका, कंगाल जावचें नाका. आमचो सोमी, आमचो मोग करचो इम्मॅन्युएल आमचे सांगात आसा, आमकां तो सोडून गेलिना. हांव वाट सत आनी जिवीत म्हणलो आमचो सोमी आमचे खातीर ताणें ताच्या जिविताचें बलिदान दिलां. तर आमकांच ह्या घडये समर्पून दिया. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, कसल्यो अडकळ्यो, एक बरें जिवीत जिवंक आमकां आज कश्ट आसतात, त्यो संगती जेजूच्या पांयांतळ आमी समर्पून दिवया. आमच्यो वायट संवयो, कुडीच्यो ओडण्यो, तेंते सवां आमी कश्टो नासाव. आमकां सोम्याचो आदार गरज आसा. ह्या घडये प्रामाणीक रितीन आमच्याच जिविताचें समर्पण करया. समर्पण दिया आमचें सुकुटाम. आमच्या कुटुंबांत आसची सर भाऊ भयणी हांगासर आज येवंक असाध्य जाल्ली आमची आवय बापय मालगडी कुटुंबांत पिडे वरवीं कश्टो नासा जावंक पुरो. आमच्या युवा जणांक, भुरग्यांक जेजूच्या हातान समर्पण दिया. भुरग्यांनी बरें करून शिकोवंक, तशेंच परगांवांनी आसच्या आमच्या भावा भयणींक तांच्या कामांचो संतोष, तृप्ती देव लाबोवन दी म्हूण मागया. कामाच्या सोदनेर आसच्या आमच्या युवा जणांक बरीं कामां मेळोवंक आनी सर भुरग्यांक उलोवंक, कश्ट जावच्या भुरग्यांक सुडाळ उलोवंक फावो जावच्या खातीर मागया. कंती बेजारायेन आसच्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक जेजूच्या हातांत आमी समर्पून दिवया. मादाक द्रव्यांक, आमाल पिवोण्याक बली जाल्ल्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक जेजूच्या स्वादीक हातांत समर्पून दिवया. जेजूक असाध्य जावचें कितेंच ना. ह्या घडये तांचो उडास काडया, तांची नांवां आमच्या मोती काडन तांकां समर्पिया. मारणांतीक पिडेंक वळाक जाल्ल्या आमच्या भावा भयणींक आस्पत्रेंत कश्टो नासच्या, ICUंत जिवा आनी मरणा मदें कश्टो नासच्या आमच्या भावा भयणींक जेजूच्या हातांत आमी समर्पून दिवया. तस्सो जेजू ताच्या आमोलीक रक्तान ताची कुशी वयत तर तांकां बऱ्या भलायकेंत सांबाळून दी म्हूण कालतेपणी मागया. कोणा खातीर मागता म्हूण आमी बसयलां, तांचोय उडास काडन तांचे खातीर आमी जेजूक समर्पून दिवया. समर्पुया आमची ही DSH, ह्या DSHचे गवळी बाप आनी ह्या DSHंत वावर करचे सर याजाक, धर्मीक भयणी तांकां जेजूच्या हातांत समर्पून दिया. समर्पून दिया जेजूच्या हातांत हें पून शेत आनी हांगासर वावर करचे याजाक आनी ह्या पून शेताच्या बरेपणा खातीर वावर करचे दानी तांकां सगळ्यांक जेजूच्या हातांत आमी समर्पून दिवया. आमच्या जिविताचें समर्पण करन गव्या गीत तानू मनवा अर्पिसुवे देवा. आमकां रियेकल्याक हें गीत कळीत आसा देखून आमी दोळे धांपूनच आमचे हात आमच्या काळजाचेर दवरन हें गीत आमी गावचें. तानू मनवा अर्पिसुवे देवा.
ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸೋ ದೇವಾ ತನು ಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸೋ ದೇವಾ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಾನ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಾನ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ ತಾಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೀವರೂಪ ಕೊಟ್ಟೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿಯನಿಟ್ಟೆ ತಾಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೀವ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿಯನಿಟ್ಟೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ದೇವಾ ಬಂಧು ಬಳಗವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ದೇವಾ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ದೇವಾ ಬಂಧು ಬಳಗವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ದೇವಾ ನನ್ನದಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲೇನು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ನೀ ಕೊಟ್ಟ ದಾನ ನನ್ನದಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲೇನು ಇಲ್ಲ ಸರ್ವವು ನೀ ಕೊಟ್ಟ ದಾನ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯ ಸಾಕು ಹರಸು ಯೇಸು ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯ ಸಾಕು ಹರಸು ಯೇಸು ದೇವಾ ತನು ಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ ತನು ಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ मोगाच्यानो आमचे दोळे आमी दामपिया आमचे हात आमच्या काळजाचेर दवरया सोमयाचो आशिर्वाद घेवंक वेचा पयलें आमच्या जिविताचें परत समर्पण करया सोमी आमच्या संगत सदांच आसतलो आमच्या जिविताचें दार ताका सदांच उक्तें करूंक आनी ताणें आमच्या जिवितांत येवन रावच्याक आमकां आमी तयार करया आमचें हें सगळें जिवीत आमच्यो विनवण्यो कोणा खातीर आमी मागता म्हूण बसयलां तें सगळें जेजू बरें कर जाणा ताच्या दैवीक पांयां तळा आमकां आमी समर्पण दिवया आमच्या जिविताचें परत समर्पण करता आसतना त्याच सोमयान ताच्या आमोलीक रक्तान आमच्या पातकांचें बोगसणें आमकां दिलां आतांय तो दिवन आसा तर आमच्याच जिविताचें समर्पण करया ताच्या आमोलीक रक्ताचें संरक्षणाचें मागणें ह्या घडये आमी म्हणून आमकांच जेजूक समर्पण दिवया म्हज्या उपरांत तुमी म्हणचें सोमया जेजू सोमया जेजू तुज्या भोव पवित्र तुझ्या पवित्र आनी आमोलीक रक्ताचें आणि आनोलीक रक्ताचे हांव परिपूर्ण हांव परिपूर्ण विश्वास दवरतां विश्वास दवरतां तुजे आमोलीक रगात जामोलीक रगात मुजेर आनी म्हज्या कुटुंबाच्या सर सांद्यांचेर मुचेर आणि म्हज्या कुटुंबाच्या सरसंघांची तकले तावन पांयां तळा पर्यंत तकले जावन पांय तळापर्यंत शेणावन शेणावून आमच्या कुटुंबाचे आमच्या कुटुंबाचे संपूर्ण संरक्षण संपूर्ण संरक्षण हांव जोडून घेतां हांव सोडून घेता सोमया जेजू सोमया जेजू तुज्या भोव पवित्र रक्ताच्या सक्तेन तुझ्या पवित्र रक्ताच्या सत्तेन म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्यांक म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाच्या संध्या सर पिड्यांतले सर पिडेंतले वायट विघ्नांतले वाईट विघ्नांतले अनवरांतले अनुवारांतले पातकांतले पातकांतले सैतानाच्या आनी दुस्मनाच्या पासांतले वेतनाच्या आणि दुष्पणाच्या पासून आकस्मिक ना तयार मोरणांतले तयार मोरणांतले आनी जी कितें आणि जे कितें तुज्या सर्गींच्या राजा विरोध तुझ्या सर्गींच्या राजा विरोध वेता त्या सर संदर्भांतले वेता त्या सर्व संदर्भात तूं राखून वर पुरा कोण वर सोमया जेजू सोमया जेजू तुज्या आमोलीक रक्ताच्या बळान तुझ्या आमोली रक्ताच्या बळान आनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आणि पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तुजी जणवाय तुझी जाणवाई गिन्यान गिन्यान
आणि दैर आणि दैर म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाच्या सर संद्यांक तूं दी. आणि म्हज्या कुटुंबाच्या सरसन्या आमचो भावार्थ तीर कर. आमचो भावार्थ तीर कर. तुझे उतार आयकोंक तुझे उतार ऐकूंक वाचूंक वाचूंक समजून घेवंक समजून घेवंक आणि सदांच आम्ही सदांच तुझ्या उतरा प्रमाणे तुझ्या उतराप्रमाणे जियोंक जियोंक जाय आसली कृपा जाय असली कृपा आणि सकत आणि सकत आमकां दी. आमकां दी. आमच्या जिणयेंत आमच्या जिणयेंत तुझी खुशी तुझी खुशी सदांच जाणा जावंक सदांच जाणा जावं आणि तुझ्या खुशे प्रकार आणि तुझे खुशे तुझो आणि पेल्याचो तुझो आणि पेल्यास निस्वार्थ तरान मोग निस्वार्थ तरान आणि सेवा करण आणि सेवा करणं जियोंक जियोंक तूं आमकां फावो कर. तूं आमकां फावो कर. अशें अशें हे संवसारी पयण हे संवसारी पळय काबार जाताच सतास सरकार सासणीक सुखो सरगार सस्नीक सुख म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाच्या सर संद्यांक आणि म्हज्या कुटुंबाच्या तूं फावो कर म्हूण फावो कर म्हूण तुजे लागीं परातून मागता. तुजे लागीं परतून मागता. आमेन. आमेन. अर्गान तुका सोमिया जेजू अर्गां तुका सुम्या जेजू. ओगलाप तुका सोमिया जेजू ओगलाप तुका सुम्या जेजू. स्तुती तुका सोमिया जेजू तुका सुम्या जेजू. आराधन तुका सोमिया जेजू. आराधन तुका सुम्या जेजू. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. 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 सोमियाचो आशिर्वाद घेवच्याक आमकां आमी आयती करया. Ora sacramenta sasta nama corulia pubilatia rupa botla no pioriti ataria salvo the same up, the saints Allah sani stotisa Bhakti maima sasna sasna ekasaya asitam Tucado Spirit Samasami Navarda. Amen. प्रार्थुया ये देवा विची सक्रामेता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी भोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जोची येताय आनी राज करताय सासनाच्या सासना. Amen. तुझ्या भीती भोवती आमी आयल्या बापा संतोषाच्या उमाळ्या भक्ती उर्बेन खात्या कळसा मोना भेटो गर्गां बलिदान दिसो आयसो तुवें सामकां दिलो हजून तुझी महत् कार्यां उबोन विकार सर्गांत सोडवणे
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सवे असो जेजू ख्रिस्तातही मुझ्या मोगाच्या भावांनो आणि भयणीनो या बागी दिसा सा लोरेसाक समर्पिल्ल्या या मायनर बाजिलिकांत आमी सांगाता मेळ्ळ्या सोमियाचें आराधन आमी केलें ताची स्तुती केली देवाच्या उतराचो नियाळ कर्ण आनी देवान आमच्या जिवितांत आमच्या पात्रोन सा लोरेसा मुखांतर केल्ल्या सर बरेपणा खातीर ताका हें अर्गां बलिदान भेटोवच्याक आमी सांगाता जमल्या येतळूच आमी क्रिस्त येण्याचो काळ आराम केला हो कुरपेचो काळ तयारायचो काळ आमची आत्मीक जिणी बरी करचो काळ तर ह्यो संगती मोतीन दवरून ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटेली जाता आसतना सा लोरेसा बरी दुबळ्यांचो मोग पवित्र सभेचो मोग चड आनी चड आमच्या जिणयेंत रुता करूंक आनी अशें वाडटी समुदाय बांदून हाडूंक जाय आसची कृपा आमचो पात्रोन आमचे खातीर जेजू तावन मागोवन धाडून दी म्हूण मागता आसतना एक घडीभर आमची अस्कतकाय उणेपण वळखून देवा आनी पेल्या विरोध आदारलेलीं पातकां आमच्या मोती काडया नितळ मनान आनी नितळ काळजान हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी तयार करया कालत्या काळजान सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गनिया उसरून सांगता मोनान चिंतून तोंडान उसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां गेल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून बगेवन सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता हांव सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पदकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो आमेन सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट Krista kakutka Krista kakutka सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट प्रार्थुया बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन बागेवंत लोरेस दुर्बळ्यांच्या सेवेंत विश्वासी रावून आनी रक्त साक्षांचे कश्ट मोरान सोसून माई मेवोन जावंक पावलो ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलोवंक आमकां बळ दी आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप त्या दिसा जुजाच्या प्रांतान हें गीत गायतलीं आमकां एक कोट्या शहार आसा आमची राखण करूंक सर्वेस्परान दुर्ग आनी पागोर बांदल्यात दरवाटे उगाडा विश्वास सांबाळटा त्या प्रामाणीक राष्ट्राक भितर सरूंक दिया ताचें मन तीर आसा तूं ताका शांती आनी समाधान दिताय कित्याक तें तुजेर विश्वास दवरता सर्वेस्पराचेर सदांच विश्वास दवरा कित्याक सर्वेस्पर एक सस्नीक कडप उंच दोंगराच्या माथ्यार रावतेल्याक ताणें सकला उडयल्यान उंचायेर आसलेलें शहार सकला पडाशें केलां तो धरणी पर्यान सकला हाडटा तो तें धुळींत उडयता पांयां तळा तें मास्ता तळें ल्हानविकांचें पांय दुबळ्यांचीं पावलां तें मास्ती तेलीं
देवाचें उतर हें देवाचें वडोपकार सदैव सर्वेस पोराचे नावी येतात सदैव सर्वेस पोराचे नावी येतात सोम्याक दिन वासुया कित्याक तो बरो तासो मोग सासनाक माळता मनशांचेर विश्वास दवरचे प्रास सर्वेस्पराच्या गोपान आसरो सोदल्यार अदीक बरें रायकुंवरांचेर विश्वास दवरचे प्रास सर्वेस्पराच्या गोपांत आसरो सोदल्यार अदीक बरें सदैव सर्वेस पोराचे नावी येतात नितीचीं दारां म्हाका तुमी उगडा भितर सरून हांव सर्वेस्पराक अर्घां दिता करेन्सीन सर्वेस्पराचें दार हांतल्यान भितर सरतले नितीवंत मात सदैव सर्वेस पोराचे नावी येतात तर सर्वेस्परा आमची सडवण कर आमचें जिवीत सर्वेस्परा कर सुखीस्त सदैव सोम्याचे नावी येतात सर्वेस्पराच्या घरांत आमी तुका सूख मागता सर्वेस्परूस आमचो देव तो आमचो उजवाड सदैव सर्वेस्पराचे नावी येतात सदैव सर्वेस्पराचे नावी येतात उभी राहू. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्परासून तुमकां मेळटा देखून ताका सोदा तो आजून लागीं आसा देखून ताका उलो मारा Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो तुमचे सुबे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणा लागलो म्हाका सोमिया सोमिया म्हणून उलो मारता तो अरियेकलो सर्गींच्या राजांत्रीक आसोना बागार जो कोण सर्गींच्या म्हज्या बापाची खुशी करता तो सर्गींच्या राजांत्रीक तलो देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळटा
तो आपलें घर कडपार बांदलेल्या एका बुदवोन मनशा बरी पावस वतलो आवयर सडलें जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें तरी तें कोसलोन पडोंक ना कित्याक ताची बुनियाद कडपार घाल्ली जो कोण ही मुची उतरां आयकता पूण ती पाळी ना तो आपलें घर रेवेर बांदलेल्या एका एड्डा बरी पावस वतलो आवयर सडलें जड वारेंय वाडलें आनी त्या घराक मारलें आनी तें कोसलोन पडलें अशें सगळें सत्यानाश जालें देवाचें उतर घे वखणी तुका क्रिस्ता जेजो क्रिस्त थंय मुच्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमकां हर एकल्याक आमच्यो मुळाव्यो गरजो आसात आनी आमकां हर एकल्याक कळीत आसात आमच्यो मुळाव्यो गरजो कसल्यो गी म्हूण रावोंक एक बिडार पांगरोंक नेसाण आनी जेवण पोट भरून जेवंक ह्यो आमच्यो मुळाव्यो गरजो फूड क्लोथींग आनी शेल्टर अशें म्हूण आमी इंग्लिशान म्हणटा ह्या मुळाव्या संगती पैकी आमकां आमचेंच म्हणलें एक बिडार जायचें म्हणली आशा आमकां आसता मने कट्टी नोडू मदुवे माडी नोडू म्हणून कन्नडांत एक सांगणी आसा खरी एकल्याक तांचेंच एक सुरू म्हळ्यार एक बिडार त्या बिडारांत वस्ती करूंक हर एकल्याक मोन आसता ह्यो आमच्या जिविताच्यो सालत्यो गजाली आमकां हर एकल्याक बरें घर आसूंक जाय आनी आयच्या सुवार्थेंत आमी आयकत हांव दोगां घर बांदप्याची वपार दोग घर बांदपी दोन घरां बांदयतात आनी तांचो उद्देश एकच त्या घरांत वस्ती करची जायतीं वर्सां बऱ्या रितीन जियोवचें त्या घरांत देखून ते घर बांदयतात उद्देश बरोच पूण तयाराई विविंगड रितीची एकलो घर बांदपी ताचें घर कटपाचेर बांदता आनी एकलो घर बांदपी ताचें घर रेवेचेर बांदता उद्देश एकच आसलो दोगांयचो बरीं घरां जावंक पुरो तीं घरां बरींच आसलीं जावंक पुरो सोबीत दिसतालीं भायल्यान बट भितरली गजाल ती तांकां मात्र कळीत आसली कटपाचेर बांदलें तें घर जायत्या काळाक कितेंच जायना भायर सोबीत दिसतालें जाल्यार केदाळा कळ्ळें गे म्हळ्यार हें घर घट्ट कटपाचेर बांदलां आनीक घर कटपार बांदोना म्हणून कशें कळ्ळें जड वारें आयलें आनी त्या घराचेर मारल्ल्या वेळार घट्ट कटपाचेर बांदिल्लें घर शाबीत उरलें रेवेर बांदिल्लें घर तें कोसलोन पडलें आमचें जिवीत ही तशेंच मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो देखून देवाचें उतर आमकां स्पश्ट सांगता आमच्या जिविताची बुनियाद देवाच्या उतराचेर म्हणजे जेजू क्रिस्ताचेरच आमी घाल्यार आमी त्या बुदवोन मनशा बरीं जाता ताणें बुदवोन ताची बुदवोन काय वापरली आनी कटपाचेर ताणें ताच्या घराची बुनियाद घाली कटपाचेर बांदिल्लीं घरां आनी आनेकल्यान रेवेर बांदिल्लें घर भायर तावन पळयतना सगळ्यांक एकच रितीन ती पळोवंक दिसताली कित्याक म्हळ्यार हेपटी बुनियाद घाल्या उपरांत ताचेर आमी घर बांदून हाडिल्ल्या वेळार या एक बिल्डींग बांदून हाडिल्ल्या वेळार घर ह्या बिल्डींग जाल्या उपरांत ताचें फावंडेशन आमकां दिसना दिसता फावंडेशन दिसना कित्याक तें भितर आसा देखून आयची सुवार्थ आमकां सांगता आमची भितरली जिणी चड गरजेची भायल्यान आमी सोबीत दिसता जावंक पुरो त्या रेवेर बांदिल्लें घरी भायल्यान बारी सोबीत दिसता जावंक पुरो पूण त्या रेवेर बांदिल्ल्या घराक भायली सोबाय आसली जावंक पुरो पूण भितरली सोबाय नासली तें पोकळ आसलें देखून एक फावटी एकल्यान परगांवांत आसल्या एका व्यक्तीन गांवांत आसल्या एका व्यक्ती कडेन सांगलें गई आळे सायबा म्हाका हें बरें घर जाय सोबीत मजबूत घर बांदूय जाय आनी तुजी हाची ह्या घराची पुरा जबाबदारी तुजेर दिता हांव एक वर्सा भितर येवच्या पयलें बरें घर जाय कितले पयशे जाल्यार व्हडणी पयशांची कांय
तकली उण करची नाका कितले जाय सांग तुज्या एकाउंटाक हांव धाडटां पूण एका वर्सा उपरांत सोबीत घर तुवें बांदी जाय आनी ताच्या इश्टान सांगिल्ल्या बरींच केलें बरें मजबूत घर बांदलें हाणें पयशे धाडनच रावलो आनी ताच्या इश्टान घर तो बांदूनच रावलो आनी ताणें चिंतलें हाच्या इश्टान आतां म्हजो इश्ट गल्फान तावन पयशे धाडनच आसता हांवें इल्लेशें सबस्टँडर्ड मॅटिरियल घालन जाल्यार ताका कशें गळचें आफ्टर ऑल तें घर ताका एका वर्सा उपरांत येतलो घर वकाल जातलें आनी ताचें जातलें घर म्हाका कित्याक इल्ले पयशे करया म्हूण नाका एक वायट चिंता आयिल्लें देखून हाणें कालें केलें त्या घराक हाका जाय जाल्ल्या प्रमाणे उण्या मालाचो उण्या दरीचो माल घालो पूण बायलांक सोबीत दिसलें वर्सा उपरांत ह्या घरचो धनी आयलो आनी ताच्या इश्टा कडेन म्हणालो कशें जालां मू घराचें पुरा काम वय बरें जालां आनी डेटी फिक्स केली घरांत तो काल घर आशिर्वचना गृहप्रवेशा पुरा इत्यार्थ जालें आनी फाल्याण्या दिसा तारीख केली आनी पिरगजीच्या विकाराक आपयलें जायत्या जाणांक आपोवन गम्मत कड्ड जेवण करन हें घराचें उक्तावण जालें पुरा जालें आनी घराचें उक्तावण जावन अभिनंदन कार्यक्रम आसलें आनी त्या वेळार घरचो धनी म्हणालो म्हाका संतोश जाला कित्याक म्हळ्यार आज म्हज्या इश्टान म्हाका एक सोबीत मजबूत घर बांदलां भोव अपूर्बायेचें नाजूक रितीन ताणें काम केलां सोबीत दिसता साबारांनी सांगलें भारी बरें जालां घर भारी सुपर जालां म्हूण सांगलें देखून म्हज्या इश्टाक हें घर आज हांव हस्तांतर करतां हाच्या उपरांत हें घर म्हज्या इश्टाचें जातलें त्या दाळा त्या इश्टाक गडगडो मारिल्ल्या बरी जालें ताच्या धनया खातीर ताणें घर बांदलें पूण आसलो माल पुरो उण्याचो घालन मजबूत घर बांदलें पूण मजबूत कांय नातलें आनी ह्या इश्टाक आपणाची चूक कळ्ळी मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमच्या जिवितांत जायते संदर्भ देव आमकां दिता त्याच धनया बरी तेंच एक दीस आमकांच देणें जावन तो दितलो पूण जर आमी कटपाचेर बांदिल्लें घर उबारलां जाल्यार जायत्या वर्सां आमकां रावोंक मेळटलें पूण रेवेचेर आमच्या जिणयेची बुन्याद घाली जाल्यार आमकांय निरासपण राखून आसतलें त्या इश्टाक राखून आसल्या बरी कित्याक ताणें तांच्या स्वप्नांत ती चिंतुना म्हजो इश्ट धनी म्हाका हें घर दान जावन दितलो म्हूण मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो देखून आयच्या सुवार्थेंतलीं उतरां आमकां चड गरजेचीं म्हाका सोमिया सोमिया म्हणून उलो मारता तो हरी एकलो सर्गीच्या राजांत रिगाचो ना बगार जो कोण सर्गीच्या म्हज्या बापाची खुशी करता तो सर्गीच्या राजांत रिगतलो आमच्या निमाण्या जडते वेळार देव आमकां विसारचो ना कितलीं मिसां तुवें भेटयलीं कितलीं नोवेनां तुवें केलीं कितले उपास दंडवण तुवें केली म्हूण देव विसारचो ना बगार देव निमाण्या झडते वेळार आमकां विसारतलो म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावाक तुवें कितें केलें हांव भुकेल्लो तुवें खावंक दिलें हांव तानेल्लो पियोंक दिलें हांव उक्तो आसलो म्हाका पांगरूंक दिलें हांव बंदेंत आसलो म्हजी भेट करूंक आयलोय वय आयिल्लोय जाल्यार शाब्बास तुज्या दोनयाच्या संतोशान तूं वांटेली जा कित्याक म्हज्या उतराचेर तुज्या जिणयेची तुवें बुन्याद घाल्ली पूण तशें करिनातल्यांक तो सांगतलो हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें ना हांव तानेल्लो तुमी म्हाका पियोंक दिलो ना हांव बंदेंत आसलो म्हजी भेट करूंक तुमी आयले नात हांव उक्तो आसलो म्हजी सोबाय तुमी पळयली म्हाका पांगरूंक तुमी दिलें ना वसा म्हूण तो ताच्या दोळ्या मुखार तांकां धाडटलो मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमची जिणी सदांच सोम्याच्या उतरांचेर जियोंक आमी प्रयत्न करया देवाचें उतार वाचल्यार पावना वासी जय खंडीत गरज आसा वासी जय नियाळी जय आनी तें नियाळिल्लें आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जियोंक आमी प्रयत्न करी जाय देखून हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र आमकां सांगता देवाचें उतर 2 दारींच्या तालवारी बरी तें कातरूंक शकता
पवित्र आत्म्याचो उजो आमचे थंय ते पेटयता कित्याक तें पवित्र आत्म्याचें उतर देवाचें उतर जेजूचें उतर तें पेटा जंय आमच्या जिणेंत कितें वायटाचो उजो आसा तो पवित्र आत्म्याच्या उज्या वरवीं बसपू जाय जंय बरेंपण आमच्या जिणेंत फावो जाय जंय आमकां आमच्या उतराक सरी जाल्ली जिणी जियोंक आमी प्रयत्न करी जाय किर्तान येदोळूच हांवें उल्लेख केल्लो किर्तान 119 105 तुजें उतर म्हज्या पावलांक दिवो म्हज्या वाटेक उजवाड तर तेंचं देवाचें उतर दिसपडटें आमी नियाळया आनी ह्या क्रिस्ताच्या येणयाच्या काळार चड आनी चड देवाच्या उतराच्या मोगाचेर पडोवन तें उतर आमच्या जिणेंत फळ दिवंक प्रयत्न करया कशें त्या बुदवंत व्यक्तीन ताचें घर कडपाचेर बांदलें तशें आमचें जिवीत आमची आत्मीक जिणी जेजू म्हणल्यार त्या कडपाचेर बांदून निरंतर संतोष तुपान वारें वादळ आमच्या जिणेंत आयल्यार कडपार बांदल्लें तें घर शाबीत उरलें आमच्या जिणेंत देवाच्या उतराचेर जियोंक आमी प्रयत्न करया ते दाळ आमी सतांनी ती काल जियोंक सोम्याची कुशी समजोवंक आमकां साध्य जातलें तर तसो सोमी ह्या येवकारीत संदसार जावचो आमकां ताच्या उतराच्या प्रेरणान आमचे थंय आसलो तो उजो पेटोवन दी आनी देवाच्या मोगान बरोवन पेल्याच्या सेवे साकरेंत आमची जिणी करसूंक आमच्या पात्रोनाची बरी देख घेवन पेल्याच्या कश्टांक स्पंदन करूंक आमकां कृपा दिवं दी म्हूण मागया आमेन. काणिकी आमची मोगासोर कसा तुका पेटोवची सर्गीच्या देरांनी बरचिणी आमची कुर्बादीची येवच्या चिनी मोगाची स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची मोगासोर कसा तुका पेटोवची सर्गीच्या देरांनी बरचिणी आमची कुर्बादीची येवच्या चिनी मोगाची भेटयतावी काणीक पापा उंड्या वायनाची भक्तीन समर्पिता ही काणीक मोगाची काणिका संगी भेटयताव जिणी ही आमची श्रीनाथ धोरण पावन कर भेटवणी आमची स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची मोगासोर कसा तुका पेटोवची सर्गीच्या देण्यानी भजिणी आमची कुर्बादीची येवच्या जिणी मोगाची. म्हज्या भावा भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी महिमेक आमच्या नित्य पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घे. प्रितीच्या बापा तुज्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लोरेस जमनींत ओंपलेल्या गोवांच्या कणा बरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारान पर्वा करिनासतना रक्त साक्षाच्या मरणा वरवीं महिमेवंत जालो आनी पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो. ह्या मनान आमी संवसाराच्या सोडवणे पासत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. सा लॉरेन्स तुज्या रक्त साक्षान तुज्या पावलांनी सोलोवन आनी आपले रगात व्हरोन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय
आनी अशें आमच्या अस्कतकायेंत क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं तुजें बोळ संपूर्णायेन परसळटा देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dărbarează सर्वेस mortu, सर्गानी सोसा भरला तुझ्या वैभवान, सर्गानी सोसा भरला तुझ्या वैभवान. ओम सर्गी तुका जय 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 जय. ओम सर्गी तुका जय जय जय. सर्वेस्वराचे नावे येता ताका जय जय. सर्वेस्वराचे नावे येता ताका जय जय. ओम सर्गी तुका जय 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 जय. ओम सर्गी तुका जय जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या अपवित्रपणाची जर तुज्या अपवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची. तेच पोरी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगात पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशां पासोत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. वावडटा सो गूट परगटुया. सुमी जेसू मेरो जेसू जीवन जाला. जेसू जीवन साला जेसू नव्याने तोलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगात सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सुरेस्परा आख्खे प्रथमेचे विस्तारलेले तुजे पयस सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा जेराल्ड आमच्या गोळी बापा आनी सगळे आजाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये संगती भगवान जुजे तुजो पती भगवान धर्मदत्ता भगवान लॉरेन्स आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना.
जेजून शिकयल्लें मागणें आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या आमकां तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां दाळणेन पडूं दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त तुकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंतरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बोरवोशा नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक स्वर्गे पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राज करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोव्या आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले, आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पवना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. उंडो जिविताचो उजवाड संसाराचो सोमी जेजू मोसो. दैविकान पोसो आत्मिकान मागोसो एक मात्रास्रो मोसो. जेजू गोळ्या बोया दितू जिवीत म्हाका. जेजू क्रिस्ता करया दयेन तो पाव म्हाका. जेजू गोळ्या बोरया दितो जिवीत म्हाका. जेजू क्रिस्ता करया दयेन तो पाव म्हाका. करे वाट करेश जिवितांचे करे मित्रत्वेचे. पुनर्जीवन पोणकीन आमच्या बरवोशाचे देणे क्रिस्तायाचे. जेजू गोळ्या बोया दितू जिवीत म्हाका. जेजू क्रिस्ता
जेसू गोळ्या बोया दितो जिवीत म्हाका जेसू क्रिस्ता करया दयेन तूं पाव म्हाका अर्गा तुका जेसुराया संसाराच्या सडवंदारा भोंड्या रूपा काळसा गायलाय जीवन म्हजे पावन केलाय देखून तुका अर्गा दिता तुजो प्रितमो काळसान भोगता सडवण म्हाका दीव संवसारी आयलोय जिवीत म्हाका दीव खुसार मेलोय भोंड्या रूपी आज मोजीत आयला सर्गी देण्यारी म्हाका भरलाय अर्गा तुका जेसुराया संसाराच्या सर्वोंदारा ओल्या रूपा काळजांत आयलाय जीवन मोचे पावन केला देखून तुका अर्गा दिता तुजो प्रितमो काळजान भोगता तुया जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भाग्यवंत लोरेसाच्या काळजा परी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी आल उपाद्र्यांक उगड आनी तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हातपाय सुटसुडीत कर गरिबांची आनी अनीत भोगतेल्यांची हक्कां राखोवंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां बसोत कश्ट मोरान लेगून सोसूंक आमकां तयार कर या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं जय सबे आसूं आनी सरपोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचोन येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे ओळखकार हांगासर येवन प्रधान याजक जावन आराधन चलोवन व्हरून तशेंच मिसाचें बलिदान भेटोवन भोव अर्था बरे तरेन प्रसंग दिवन आमकां भावार्थांत आमी कशें वाडसय म्हणून संदेश दिल्ल्या मनादीक बाब अनिल रोशन लोबो हांकां आमी देव बरें करूंक म्हणटा पदराब जुआंव पॉल दुसरो पुनशेत बचपे हांगासर आत्मीक निर्देशक जावन तांचो वावर दिवन आसात मंगळूर दिएसीचे याजक देग गांवान कुप्पे बदव फिरगजेचे तांकां रेक्टर बापांच्या तर्फेन तुमच्या समेत तांच्या तर्फेन देव बरें करूंक म्हणटा आयची तेर्स आनी लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या लितुर्जी समितीक देव बरें करूंक हांक पिर्जेंद्र उरल्यांक मनाच्यो वाती दितलो सर्गींच्या मोगाळ बापा ह्या पवित्र थळाक हांगासर विशेष रितीन दान दिल्ल्या हर एका व्यक्तीक तुज्या पांयांतळी आमी समर्पण दिता तांकां तुज्या आशिर्वादांनी भर ह्यो वाती तांच्या घरांत ते पेटयत आसतना जळट्यो वाती जावन तांच्या घर राखून आनी विशेष रितीन तांच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक तूं आशिर्वाद दी हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. आतां नांवां पयल्यांनी मुखार येवचें आनी प्रधान याचका लागीं मानोच्यो वाती स्विकार करच्यो. पिर्जेंत विक्टर वीरा लोबो शंकरपुरा. विक्टर वीरा लोबो शंकरपुरा. रीटा पत्रावो मुंबई. रीटा पत्रावो चेंबूर मुंबई. जेवणाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां
Maril Friends Puttur. Maril Friends Puttur. Ruben Pinto and family Udupi. Ruben Pinto and family Udupi. Celine Martis Mudbele. Celine Martis Mudbele. Neons Anthony D'Souza Brahmavar. Neons Anthony D'Souza Brahmavar. Macklin Fernandez Belmont. Macklin Fernandez Belmont. Helen Pinto Omzur. Helen Pinto Omzur. Margaret Rodriguez Mumbai. Margaret Rodriguez Mumbai. Mary Dennis Pereira Kuntalpadi A. Mary Dennis Pereira Kuntalpadi A. Adrian and Hazel Gomes Mumbai. Adrian and Hazel Gomes Mumbai. Ashwita Martis Mudbele. Ashwita Martis Mudbele. ಮುಡ್ದೊಂದಿಲ್ಲಂಚನವ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಲೋಬೋ ಬೈದಾಳ್ ಎ. ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಲೋಬೋ ಬೈದಾಳ್ ಎ. ಸಮೈರಾ ಲೋಬೋ ಬೈದಾಳ್ ಎ. ಸಮೈರಾ ಲೋಬೋ ಬೈದಾಳ್ ಎ. ಜ್ಯೋತಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ. ಜ್ಯೋತಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ. ಅಜಯ್ ಬರ್ಬೋಸಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಾಂಬೂರ್. अजय बर्बोसा अँड फॅमिली पांबोरू. जर कोणाची नावां सोडून गेल्यानंतर तांणी येवन वाती स्विकार करियेत. Salores tu amsu patrot mogasu Masada सर्वांसो सांताच्या पांसो काळजा आमची नेटय देव मोगान पेटय पातका सांकळी तुटय सर्गी वाटाकय क्रिस्ताचो शुभ संदेश परगटूंक शिकय देव भक्तीन वागय सर्गी वरपावय सालोरेस तू आमचो पात्रोन मोगाचो मजदा सर्वांचो सांताच्या पांसो. San Lorenzo Magne, Yezei de Wand Martira San Lorenzo, Tanya Braeres, Bavarta Kadir Kadin Gasun Jiv Dilya, I come chain Kalte Magne, Wartia Padin, Amituja Sachin Aileon, Jivo Bavart, Thir Burvoso, Devaso आणि आमच्या पेल्यासो करमोग आमकां जोंदी आमच्या बेसाक सरी जावन निस्कळपण आमचे थंय बरजळ शेंकर आमचे सर्वत्मीक आनी संवसरी वडिलां थंय कलतेपण आमी दाखय शेंकर दुबळ्या धाकट्यांक पिडे चिडेंत आनी कश्टान वरांत आसलेल्यांक आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावा शेंकर आनी बवार्थ्यांक आनी बवार्थांत शेळिल्ल्यांक सर्गींचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळाची कर. तुझ्या बळादीक मजतेन देवाचे राज संवसारार विस्तरून दी. आमच्या कुडी आत्म्याच्या सर्व गरजांनी आमकां पाव प्रत्येक जावन मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां दितात. बरें काम मेळिल्ल्या पासत देवाक अर्गां दितात. भलायकी पाठेक मेळिल्ल्या पासत अर्गां दितात. विजा मेळिल्ल्या पासत अर्गां दितात. आयसीयूंत आसल्या एका भावाची भलायकी संपूर्ण रितीन गुण जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात. परगांवाक वचोंक फावो केल्ल्या पासत अर्गां दितात. नॉर्मल डिलिव्हरी जाल्ल्या खातीर देवाक अर्गां दितात. आमच्या हर एकले जे कोण हांगासर आसात हर एकले आमकां मेळिल्ल्या उपकार उडासाक आमी हाडया. San Lorenzo मुखांत्र देवाक ह्या वेळार आमी हरसिया. ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ
उपकार त्वरिते स्तुतिसु यन्मनवे स्तुतिसु यन्मनवे ಸಾಲೋರೆ ಸಮಕಾಂತರ ಉಪಕಾರ ಮೆಲ್ಚಗತಿರ ಮಗೋನ ಸಾದ 143 ಜನ ಬರೀ ಬಲಾಯ್ಕೆ ಮೆಲ್ಚ ಬಸೋದು 86 जनांक बरे काम मेळोंक जाग्याचे समस्ये परिहार जावंक 12 जणांचे समकोळ गुण जावंक 5 जणांच्या पायांक आसले खिळे वसोंक हातीन घेतलें काम पोंदाक पावोंक 16 जणांचो जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक हात पायांक बोळ मेळचे बसत 161 जणां भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत दिवंक 7 जणां एलर्जी गुण जावंक 11 जणांचे थायरॉइड गुण जावंक 10 जणांचे लोन फारीक जावंक काजराचें कार्य बऱ्या तरान जावंक केसोळी गुण जावंक 123 जोड्यांक भुरग्यांचें देणें लाबोंक वायट संगत्याची इश्टागात सोडूंक 41 जणांक परगांवांत बरें काम मेळोंक दोळ्यांचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जावंक बरें काम मेळोंक 2 जणांचें पेंगाड दूख गुण जावंक 16 जणांची कॅन्सर पिडा गुण जावंक ल्हान भुरग्यांचे ताप सुटोवंक 5 जणांनी OET एग्जामांत पास जावचे बसत नव्या बांदपाचें काम सुरू करूंक भुरग्यांनी बऱ्या शेगुणांनी वाडोवंक चोरी जाल्ली भांगार आनी पयशे फाटी मेळोवंक आनी चोर कोण म्हूण दाखोवन दिवंक 24 जणांचें बिझनेस बरें जावंक 13 जणांची फाटदूख गुण जावंक 72 जणांक BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक अल्सर पिडा गुण जावंक कांदूक गुण जावचे बसत आर्थीक परिस्थिती बरी जावंक कोर्टांत आशिल्ली केसींत जीक मेळोवंक बें पयस जावंक खंत बेजाराय पयस जावंक 14 जणांनी CA एग्जामांत पास जावंक दिसपडतो ग्रास मेळोवंक 14 जणांची डिलिव्हरी नॉर्मल जावंक परगांवांत शिकोवंक विजा मेळचे बसत 27 जणांचे गांठीची दूख गुण जावंक हार्टांत आसलें ब्लॉक वचोंक काजरी जिवीत बऱ्यान उरोवंक 6 जणांक तकली फटाफट गुण जावंक चिंतलें काम बऱ्या तरान जावंक 2 जणांची दांत फटाफट गुण रावोंक गॅस्ट्रीक समस्ये परिहार जावंक 13 जणांचे मौन परिवर्तन जावंक एका सिस्टरीचे वेरेकोस गुण जावंक 13 जणांची जिरवोन सोमा जावंक पोटदूख गुण जावंक भुरग्यांनी शिकपा थंय चड गमान दिवंक घरांत आसले समस्ये संपूर्ण परिहार जावंक नवें व्हेकल काण घेवंक फावो जावंक भुरग्यांनी आवय बापायक फावो तो मान आनी गौरव दिवंक 36 जणांनी आमाल पिवणे सोडूंक 11 जणांनी सिगरेट सोडूंक 19 जणांनी डिप्रेशनांत जावन भायर येवंक मातयाचे केस चडचे रावोंक भुरग्यांनी एग्जामांत बरे मार्क्स काडूंक घरांत जावचें हर एक कार्य बऱ्यान जावंक तोंडार आसलीं खतां मजवून वचोंक राती बरी न्हीद पडोवंक सालोरे समकांत्र मागोन आसात तशेंच प्रत्येक देसावां खातीर मागणे करूंक उलो दिल्यात जोसेफ रबिल्लो उजिरे म्हणल्या भावाक स्ट्रोक जावन चिकित्सा घेवन आसा ताची भलायकी संपूर्ण रितीन गुण जावचे बसत सालर समकांत्र प्रत्येक रितीन आयच्या दिसा आमी मागया माडार जावन पडोवन हात पाय फ्रॅक्चर जाल्ल्या एका भावाक संपूर्ण रितीन भलायकी फाटी मेळचे बसत मागोन आसात लिल्ली डिसोजा म्हणल्या भयणीचे तकलेचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जावचें बसत मागोन आसात त्या सर्व डाक्टरांक नर्सांक ह्या वेळार आमी समर्पण दिवया रॉनी जाकोब मतायस म्हणल्या भावाचे
थ्रोट कॅन्सर संपूर्ण रितीनं गूण जावचे बसोत मागोन आसात. तशेंच एका भयणीक टॉन्सिल्स जाल्यात ते गूण जावचे बसोत मागोवंक विनंती केल्या. तांचे सांगता आमचे हरी एकल्याचे हांगासर जे कोण हांगासर आयल्यांत ह्या पवित्र थळाक येतात त्या सर्व भक्तिकांचे कितें गरजो आसात सक्कड सांलोरेसाच्या पांयदळी आतां आमी दवरया. तस सांलोरेस बाब जेजू मुखांतर ह्यो सर्व गरजो आमकां मेळाच्यो करून दी म्हणून आमी मागया. ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ತಂದೆ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನಾವು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬೇಡುವಂಥ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮ ವರಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತಾವು ದಯಪಾಲಿಸಿರಿ. ಈ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಯಾರೆಲ್ಲ ಅವರ ಭಿನ್ನಗಳನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಾರೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ತಾವು ದಯಪಾಲಿಸಿ ಎಂದು ನಾವು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಲ ದೇವರ ಕೃಪೆಯ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಪವಾಡಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಒಳಿತನ್ನು ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀವು ದಯಪಾಲಿಸಿ ಎಂದು ನಾವು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ. Maga tuns pao tuns moche watek tibo tuns pao maga tuns pao tuns moche watek tibo chiu dilo down down kalo berbosha che kin pangko जीव दिलोय दाव डावन काळो बरबोशाचे कीन फांको तुस पाओ सोम्या तुस पाओ तुस मोजे वाटेक तिवो तुस पाओ सोम्या तुस पाओ तुस मोजे शिकी भवरता बर्माने बरी क्रिस्तांचिनी चियोन बागी मरण सरकार तुझे संगता ससनाक देवा खगोल तुझे बाग आम्हा समेस्तांक फोकर आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचे पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सालोरेस मार्तिरा बसोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसयांक आमी पोसोवच्या खातीर प्रार्थुया येसर पदवेदार देवा भगवान लोरेसान आपल्या वळवळ्यांच्या उज्याचेर सयत वरशें तुवें केलें. आमच्या अवगुणाचीं खेणां आमी पालवायचीं कर म्हण आमी लालयेन मागता क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आतां विशेष करून प्रधान याजक पिडेस्त बसोत मागता. जे कोण घरांनी आमचे पिडेस्त आसात हांगासर जे कोण पिडेस्त आसात आस्पत्रेनी आसच्या सर्व पिडेस्त बसोत आमकां जे कोण गोत आसा तांचे बसोत प्रत्येक तरान ह्या वेळार आमी मागया. सोम्याचे नावी आमचो आदार सर्गाणी संसार सोम्या दयेन आयक मुझे मागणे आणि मुझे भोग तुझे सरशी पावोंगी. सोमी तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो. प्रार्थुया सर पदवेदारांनी सासण देवा तुझी गुण करची सकद पिडेस्त गुडीनी वतून कश्टोच्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. या तुझ्या विश्वासी साकरा साकरणीचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. पातकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर बांदपा सांतले तांकां सोडय. मोतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे तावन पयस कर. तुज्या आगाणीत काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सा लोरेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. या बाजिलिकान तुज्या दैवीक सावस असो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडुल्ली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताच्या शिकोवणे आनी देखी प्रकार सोलोवन
तुजो मोग आनी बरेपण पासारची करी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमचे मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो आनी तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी सरपोद्वेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काळ रावो ह्या पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं आमकां हर एकल्याक बरी भलायकी फावो जावन दी हे पवित्र उदक आमच्या तकलेर पडटा आसतना प्रत्येक रितीन सोम्याचो आशिर्वाद असो शिवर आमकां मेळोवन दी म्हणून आमी मागया तशेंच ह्या तेलाच्या मागणे वरवीं आमकां हर एकल्याक हांगासर आयिल्ल्याक बरी भलायकी मोतीचें समाधान संपूर्ण रितीन आमच्या कुडीक भलायकी फावो जावन दी म्हणून ह्या वेळार आमी मागया आमचे देवों पवित्र आमचे देवों बापाच्या आत्म्या आमचे देवो बापाच्या आत्म्या आमचे देवो बापाच्या आत्म्या आमचे देवो बापाच्या आत्म्या आमचे देवो आमचे देवो आमचे देवो आमचे देवो आमचे देवो पवित्र आमचे देवो पवित्र आमचे देवो जेजूच्या आत्म्या आमचे देवो जेजूच्या आत्म्या आमचे देवो जेजूच्या आत्म्या आमचे देवो जेजूच्या आत्म्या आमचे देवो आमचे देवो आमचे देवो आमचे देवो आमचे देवो सदाच्या आत्म्या आमचे देवो सदाच्या आत्म्या आमचे देवो आमचे देवो आमचे देवो आमचे देवो आमचे देवो पवित्र आमचे देवो पवित्र आमचे देवो पवित्र आमचे देवो मोग
आसा पावल्या भक्ती तुझ्या पायांतळा उपकार तुझे येळ मोगाळ पुत्रा सोवे औकार मोरी आशीर्वादी आमकां जेजूच्या पवित्र काळजा आमा सर्वा दे तुझे आशीर्वाद भगवंत लोरेसा आम्हा बसत विनंती कर भगवंत कृष्णाचे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.